वेळा पासत आयच्या दिसा पासत तुवें आमकां वेंचून काडलाय. जेजू, तूं जावन आसाय आमचो भोव व्हरतो देव. तुज्या शिवाय आमकां आनी कोणूच ना. तुज्या शिवाय कोणूच भोव व्हरतो देव ना जेजू. जेजू, तूं आमचे पासत खालतीकायेन आमचे पासत मरोन जेजू तूं तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावन आमी तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन जेजू तुवें आमकां सुभावपणी जिवीत जें नास जायना आनी आमकां भरपूर जिवीत जें दिलाय ताच्या उद्देशी आमी जियेतात आज जेजू. पूण आमकां आमी नको आसले, पूण आयज आमी देवाचें उतर सदांच आमी आयकून 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 आमी देवा तुज्या उद्देशी वाडटा. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो सगळो ताबो घे. पवित्र आत्म्या, तूं आमकां जाणवायन तुजें जें कितें आमची जाणवाय आहा तुज्या उतरा उद्देशी ती आयज तूं म्हज्या तोंडांसान उलयतलो न्ही हांव. म्हजे उद्देशी आमी कांयच ना, पूण जेजू तूं आमचे भितर आसाय. तुवें म्हणल्यार आपूण तुज्या आपल्या बापा कडेन वेता आनी तुमकां सदां काल म्हजो पवित्र आत्मो हांव तुमच्या बराबर सदांच पवित्र आत्म्याच्या आदारान रावतलो आनी तो तुमकां आदार जातलो आनी तुमी ताचे उद्देशी जियेतल्यात. जेन्ना तुमी ताचे तुमच्या तोंडांसान जेजू क्रिस्त सोमी दोनी मानून घेतल्यात त्याच वेळार तो पवित्र आत्मो तुमकां जें कितें वायट बरें तें सगळें आमचे दोळे उक्तून दाखयतलो. जें आमकां कांयच ह्या संवसारान जें कितें आमी संवसारचीं उतरां आयकता तें उतरां न्ही, पूण तुजीं उतरां जें जिवीत आनी न्ही मरण पूण सासणीक जिवीत जें आमी उतरां आमची उलयतले, जें आमचे फामिलीचे बद्दल जावं आमच्या कोणा भावा भयणा बद्दल जें आमच्या घरान कितें प्रॉब्लम्स आहा ताचे बद्दल न्ही, पूण जें कितें तुवें आमकां करून दवरलाय तुजो आशिर्वाद तुजें ब्लेसींग सगळें तुज्या आशिर्वादान तुवें आमकां बोल्लाय, तुजे कृपेन आमकां बोल्लाय जेजू. त्याच उद्देशी आयज आमी हिंगासर एकठांय जाल्या. जे सगळीं भाव भयणां आनी जे कोण सगळे युट्यूबाचेर आयकता जेजू तांकांय तुवें हात लायलाय आनी त्याच उतरा उद्देशी जें कितें तुजें उतर म्हज्या तोंडांसान येतलें तेंच उतर सगळ्या संवसाराक फायद्याचें पडटलें आनी तांकांय ती मिलाग्री व्हड व्हड जिवीत तांचें जें उतर वचोन तांकांय तुवें तुज्या उतरा उद्देशी सुटका फावो जाली म्हण हांव तुका दिनवासता आर्गां दिता, वाखाणटा. हांव तुका वाखाणी दिता जेजू. हिंगासर सगळीं भाव भयणां आयज तुवें तांकां हाडलाय एकठांय जें तुजें उतर आयकोपाक. सो ती सगळें आपलें जें कितें सुटकावे आहा तें पयस करून जें कितें वायट आहा तें पयस करून तुवें तांकां तुज्या आदारान तुज्या पवित्र उतरान आनी तुज्या मोगान ताका बोल्लाय म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता, वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्ता. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तर आमी कृपा म्हणजे कितें? कृपा म्हणजे कितें? कोणें आसा कितें? ग्रेस आमकां देवान दिलेलो आहा न्ही. कृपा कितें केल्लेलें आहा देवान आमकां? आपले कृपेन बोल्लेलें आहा न्ही. बोत्तलो बोल्लेलें आहा आमकां सगळें जेजू क्रिस्तान जें कितें आमचेर आसलें आयज आमी बरे भलायकेन, बरे सावदीन, बऱ्या उतरांनी बरें हें सगळें आमी खंय शिकता? देवाच्या उतरान. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडान सदांच आमी देवाच्या उतरान तोंडान सत मानून आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान जें कितें जेजू क्रिस्तान आमचें पसत केलां, जें 2024 वर्सां पयलें 2000 वर्सां पयलें आमकां जिवीत दिलें आनी आतां आमकां हें 24 वर्सां आनीक वाडोवन दिल्या. तेंच जिवीत ह्या फुडें 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 कितलें सांगूंक जायना, पूण आमकां मेजूंक जावचें ना. तो पासून जेजूचें उतर जेजू सदां काल ह्या संवसारांत जियेता आनी सदांच आसा पवित्र आत्म्या उद्देशी. जेन्ना आमी ताका आमचो सोमी दोनी मानून घेता. म्हज्या जिवितान म्हाकाय पयलें खबर नासलें हांव कितें उलयतालो कितें कोत्तालो तो. म्हजी एक धाकटुली टेस्टमनी शेअर कोत्ता. कित्याक हांवूय पयलो आसलो न्ही. हांव पयलो म्हजें काम कोत्तालो, कितें कितें कोत्तालो आनी हांव नको आसलो. जेजून आपले कृपेन आमकां कितें दिलेलें आयज सकाळीं आतां आमी आयकलां न्ही प्रोब 16:21 जिवीन मरण आमच्या जिबेचेर आहा. जीं उतरां आमी उलयता तीच आमी ताचें फळ आमी भोगतले. बरीं उतरां आनी देवान आमकां सगळें दिलें ना. ग्रेसूय दिला आनी आपली कृपा आनी भावार्थ दिला. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकोन 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 एक पावट न्ही, कंटिन्यूस. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. म्हणजे तें चालू दवरपाचें. नाजाल्यार आमी कितें जाता हिंगा येता देवाचें उतर आयकता मातसो वगत घरा गेलो कोणें कितें केलें जाल्यार आमी कितें करता? आमी मोगाचीं उतरां न्ही. प्रेज गॉड. हांवें तशेंच केलेलें. संवसारीक उतरां म्हाजे मदें भोगसवणें नासलें, मोग नासलो. म्हाका खबर नासली जेजू कोण पळयतो. जेजू कोण पळयतो म्हाका खबर नासली. जेन्ना देवाचें उतर आयकोन 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 सगळें जें प्रिचींग आयकतालो, नोट्स बरयतालो, आमी कितें स्क्रिप्चर्स दिले ते व्हरोन घरा कडेन हांव पयलो नासलें म्हजे कडेन कांय. हांव वेतालो घरा कडेन गेलो
की तो बूक बंद करपाचो, थिंगा दवरपाचो. कितलीं वर्सां जालीं? 7, 8, 9 वर्सां, 9, 12 वर्सां जालीं हांव हे मिनिस्ट्रीन आहा ब्रदर जॉन्सना बरोबर हे मिनिस्ट्री. हांव पयलो खूब रिटेराक केलेली आनी सगलो तकली मॅड करून सोडलेली. कित्याक म्हाका खबर नासली जेजू कोण आनी जेजूचो मोग. जेजू म्हणजे मोग. जेजू जावन कित्याक पासत आमचे पासत आयलो. जेजू ह्या संवसारान आमचे पासत कित्याक आयलो. जेन्ना म्हाका गमलें प्रोब्स 18:21 सिस्टर कॅन यू जस्ट पुट दॅट स्क्रिप्चर. जिवीत मरण, जेजून आमकां जिवीतूय दिलेलें आहा आनी मरणूय दिलेलें आहा न्ही. कितें सांगलां? तुमकां जाय तें तुमी तुमकां फुड्यान दवरलें. एक बुफे पार्टी आसता न्ही. प्रोब्स डेथ एंड लायफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दे दॅट लव इट shall eat the fruit thereof. Sister, can you give me compare in that? Compare. Yeah. Say, death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge in it eat its fruit and bear the consequences of their words. कितें? जिवीत मरण आमी कितें करपाचें? आमचे जिबेर आसा. हें आमकां गमता न्ही. आमी कितें उतरां उलयता, आमी कितें उतरां खंय उतरां आसतात. केन्नाय आमच्या घरान न्ही कोणूय आमी सगळे घरान आमचे केन्नाय आमचो धाकटो भुरगो जावं म्हजो चेडो, म्हजी बायल, म्हजो घोव कसले हातून आसता न्ही. आमी कितें उतरां उलयता? बरीं उतरां देवाच्या उतराचे प्रमाणे की देवाच्या आड? देवाच्या उतराच्या आड. आड उलयता न्ही. कित्याक आमकां सजमण ना. आमकां खबर नासली आमच्याच स्वताच्या जिवीत मरण आनी सगळें जें कितें आमकां बरेपणूय आहा वायटपण आहा सगळें आहा तें आमचें कितें आहा? आमचे जिबेर आहा. हें म्हाका खबर नासलें पयलें. जेन्ना हांव रिट्रीटाक आयलो पयले फावट तेन्ना हे ब्रदर हे बरें करून आमकां एक्सप्लेन करतालो वर्ड बाय वर्ड आयक्को देखून सारकें हें करून. आनी देवाचें उतर हेंच न्ही कितले स्क्रिप्चर्स जें कितें आमकां खबर नासली तें म्हज्या काळजांत जें बरें बी आहलें म्हज्या काळजांत जो पवित्र आत्मा आहलो पळय पवित्र आत्म्या उद्देशी तें म्हाका फावो जालें. म्हाका गमन आयलें कितें हांव कोत्तालो पळय तो कोणाचो नाश करपाचो कोणाचें बरेंपण करपाचें कितें ही सगळीं उतरां उलयतालो हांव स्वता म्हज्या घरान हांवें केन्नाच मोग नासलो. झगडीं झुजां सगळीं आमचे बराबर आमी पियेतालो. म्हजे कितें कितें प्रॉब्लम्स आसले सगळीं एका फुडें एक कोणाक बरेंपण नासलें कितें कोणें म्हाका कितें म्हणलें कलिग्स म्हज्या ऑफिसान सुद्दां जाल्यार हांव देखून ताका परतून रिटर्न दितालो. कित्याक म्हाका खबर नासली देवाचें उतर म्हज्या जिवितान कितें कोत्ता पळय तें. आनी जेजू क्रिस्त कोण पळय तो सगळे संवसारान कोत्तालो एन्जॉय कोत्तालो हांव. घरान येतालो झगडे मागीर म्हज्या कलिग्स ऑफिसान कितें आनी हांव सदांच सीक आसतालो. जें कितें वायट पळय तें ह्या संवसारान जें कितें म्हज्या तोंडाच्या उतरां प्रमाणें हांव हीं उतरां उलयतालो आनी तीच उतरां आनी ताचीच फळां हांव खावन जीं फळां हांव खातालो ताचीच हांव बियो घालून तीच म्हज्या फॅमिलीच्या बियां ती नासाची पाड बियां घालून हांव म्हज्या स्वताक म्हज्या फॅमिलीन तें कितें व्हडलें झाड केलेलें. जेन्ना देवाच्या उतरां नासलो पळय तेन्ना जेन्ना म्हाका हें गमलें कशें कितें चलता पळय तें म्हज्या जिवितान जेन्ना हांव म्हज्या उतरां बदलता. आमी सदांच सांगता न्ही आमी केन्नाय आमच्या घरान देखून आसले जाल्यार कितें करता आमी दुसऱ्याचे आमी आमच्या कितें आहा ताचेर आमी दिसता त्या वस्तूचेर उलयता न्ही. जेजूक कोणेन पळयला? जेजू क्रिस्ताक केन्ना कोणेन आमी पळयला ना न्ही. जेजू क्रिस्ताक आमी पळोवंक ना पूण आमी कितें करता ताचेर विस्वास दवरता भार दवरता. आमच्या भावार्था उद्देशी आमी ताचेर सोत मानता. जेजूक आमी पळोवंक ना पूण आमी देवाचें उतर कितें सांगता देवाचें उतर आतां आमचे भितर आसा तें बरें बी तें आयज काल आमी आमच्या तोंडानसान जेन्ना आमी उलयता तेच भाशेन आमी आमच्या फॅमिलीन आमचें कसलें बी बरेपणाचें बी आमी आमच्या स्वताचे फॅमिलीन आमी कितें करतले आमी तीच बियां बरीं फळां घालून आमी ताचें बरें पीक काडटले. नाजाल्यार आमच्या फॅमिलीन वो कितें करता तो कितें करता कोणेन म्हाका कितें केलें कोणेन म्हाका कितें म्हणलें म्हजो घोव आयकना म्हजो देवर आयकना म्हजी सासूमाय म्हाका हें करता अशें आयज काल हेंच कितले कडेन आमी वेता. ह्योच आमकां ऑल सगळे कडेन आमी तुका कंडेम करिना कोणें म्हणिना कित्याक हांवें जे पर्सनल एक्सपिरियन्स केला पळय तूं तें तुमकां आमी शेअर करता. सदांच आमी चिंतना कितें उलयता ताचेर आमी देवाच्या उतरां सदांच आमी देवाचो पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी ताचो आदार घेवंक जाय. तो आमकां आदारी न्ही आमकां जेजून दिला. जेन्ना जेजू मेलो आनी ताणें सांगलें आपूण तुमकां कितें आदारी दितलो
आदार दितलो आनी तो सदां काल तुमचे भितर वस्ती करतलो. कोण? हांव म्हज्या बापा कडेन वेता आनी हांव तुमचे कडेन इंटरसीड करतलो. थिंगा बसून जेजू आमचे पासत सगळें जे आमकां कितें जाय हें कितें दिलेलें आहा पळय तें आमी जेन्ना विस्वास स्वता भावार्थ उद्देशी आमी उलयता, भावार्थ उद्देशी उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी सुफल जावन तें आमी ताचे अनुभव घेतले. नाजाल्यार आमी कितें करतले? आमी कशें कितें करता? सगळीं नाश न्ही. ताणें हें केलें, म्हजो घोव सोरो येता तो हें करता. आमी कितें करता? जें आमी आमच्या तोंडांसान उलयता पळय तें स्वता आमचे फॅमिलीन भुरगो जावं कोणूय आसूं ताच्या जिवितान म्हजो भुरगो शिकोना, सारको कितेंच ना, सदांच कंप्लेन, सदांच ग्रामलींग हें करून आमी कितें करता? त्या बियाक आमच्या घोवाच्या, भुरग्याच्या, चेड्याच्या जावं बायलेच्या सगळे ताच्या जिवितान आमी तें वायट बी ताच्या जिवितान पेरता. आमी एक फावट हिंगा गेलेले, सोलापूर लास्ट टायम गेलेले. थिंगासर एक भाव आसलो. तो भाव सदांच म्हणटालो, कितें उलयतालो, सदांच म्हाका मरोंक जाय, म्हाका मरोंक जाय, म्हाका मरोंक जाय. आनी कांय दीस गेले कितले ताणें सदांच म्हणटालो तो पियेतालो आनी हें करून. जेन्ना तो थिंगासर हाका आयलो, रिट्रीटाक आयलो, तेन्ना ताका सोद गमलें की आमी जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आहा. तांकां खबर नासली. इतले ते अनुभवार्थी आसले, पूण जेन्ना तांकां सोद गमलें, तांकां स्वत्या उद्देशी गमलें, ते कितली देवाच्या उतरान ते रिगोंक लागले. जे आयकता न्ही एक झडाक करून ते देवाचें उतर घेवन जें कितें सांगता ताचेर नियाळ करूंक लागली. तसोच एक भाव आसलो. ताणें कितें केलें? आपूण सदांच तो उलयतालो. कितें उलयतालो? हांव मरतलो, हांव मरतलो, हांव मरतलो. आनी तेणें तें जीं उतरां उलयलीं तें कोणाक दिलीं? सैतानाक, जो चोर येता न्ही आमचो चोरूंक, नाडूंक आनी आमचो विबाड करूंक. आमचें स्वता आमी तोंडान विबाड करून घेता. तेणें कितें केलें? तें म्हणीत रावलो, हांव मरतलो, हांव मरतलो, हांव मरतलो. आनी एक दीस कितें जालें? ताचो चेडो ताका कितें, डॅडी तूं अहें कितें कोत्ताय? कित्याक तूं उतरां उलयताय? जस्ट ताका हात लायलो आनी पळय देंवसारान ताका कहो कितें केलो तो. जस्ट हात लायलो ताका. ताणें चड फोर्स करूंक ना ताका कितें ताका वायट उलोवंक ना, जावं ताका कितें प्रेशर घालूंक ना, वा ताका मारूंक ना. फकत ताका नाका आसलें. कित्याक तो सोद जाण जालो आनी ताका गमलें कित्याक तें उतरां बदलपाक. तेणें ताका म्हणलें कितें, डॅडी तूं हें कितें कोत्ताय? बेश्टो टच. आनी देंवसारान ताचो फायदो घेवन ताका बेश्टो 2 मिनटां ताका ठाटकून दाराचेर तकली आपडली आनी थिंगा पडोन तो निर्वाल्लो, तो मेलो. कित्याक? आमी जेन्ना उतराक जीं आमी उतरां आमच्या जिवितान घालता न्ही, आमी उलयता ती आमी सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. आमी सदांच जाणां जावंक जाय आनी कशीं जाणां जावंक जाय? देवाचें उतर सदांच केदींच आमकां जाता. आमी न्ही, आमी सुद्दां केन्ना 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 चुकता, पूण केन्ना कितें करता? आमी ते कॅन्सल करता, आमी ते नाश करता त्या उतराचो. कित्याक आमी आतां जाणो देवाच्या उतरा उद्देशी कशें आमचें जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर कितें जाता पळय ती. तुका जर बरें जिवीत जाय, तुका बरीं फळां मेळटलीं. नाजाल्यार तशीच जर आमी करून 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 देवाचें उतर कितले जाण हिंगासर येतात, खूब जाणां देवाचें उतर आयकतात, देवाचें उतर हिंगासर शिकतात. इवन मागीर भायर वचून सुद्दां इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट सो इजी. जेन्ना तुमी सारकें तें बी घेवन तुमी आमच्या काळजान आमी तें रोयता आनी ताची आमी कुयदाद करता. कुयदाद कशी करपाची? आतां हांवेंनूय तशेंच केलेलें न्ही म्हज्या जिवितान. हांव तीच उतरां उलयतालो, नाश उतरां उलयतालो. म्हाका खबर ना, जेन्ना हांव देवाच्या उतरान रुगोवन रावलो, देवाचें उतर घेवन म्हज्या काळजान हांवें रोयलें आनी तें उतर म्हज्या तोंडानसान सदां काल आनी कानानूय. आनी देवाचें उतर जें आमच्या युट्यूबाचेर कितले प्रिचिंग्स आहात, कोंकणी आहा, इंग्लीश आहा, हिंदी, मराठी, ऑल ओवर सगळीं आहात. तुमकां खूंय कितें जाय हें करून www.gcilm.info टायप करात आनी तुमकां मराठी, हिंदी, इंग्लीश, कोंकणी सगळीं मेवतात. आनी तुमी दुसऱ्याकूय शिकयात. कित्याक? तुमचे उद्देशी आमचे उद्देशी न्ही. जें आमकां कितें मेवलां, फुकट दिलेलें आहा, देवान आमकां कितें फुकट दिलेलें आहा तें आमी फुकट अनुभवलां. आमी कोणा कडसून कांय पयशे घेना, कितें करना, हिंगा कोण शिकयपाक, कितें दिवपाक, कितें करपाक, एवरीथींग फ्री. कित्याक? देवान जें आमकां दिलां, फुकट दिलां, त्याच उद्देशी आमी आमच्या ब्रदरी उद्देशी शिकल्या की आमचे कडच्यान कितें फुकट आहा. पयशे हें न्ही, बट तुमचें बरेंपण, बरें उतर, बरें दुसऱ्याक मोग तो आमकां फुकट मेळला न्ही. जेजू क्रिस्तान आमकां दिला तो आमच्या भितर पयलोच आहा. आमकां आतां हें करपाची, घेवपाची, ताचे कडेन हें करून बाबा दी करून मागपाची गरज ना. ताणें 2024 वर्सां पयलीं सगलें आमकां मोडचे पयलीं ताणें सगलें करून दिलां आनी सगळ्यां ताणें आपल्या देण्यांनी भरल्या, दैवीक देण्यांनी भरल्या. ताणें सासणीक जिवीत दिलां. तें जिवीत आमी कशें अनुभवतले? आमकां कांय कशें कित्याक आमचें मन खंय आसता? सदांच
हिंगा कितें घडटा, आमच्या घरान कितें प्रॉब्लम सोल्युशन, जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची देवाच्या उतराचेर आमी स्थिर रावना, तो पासून आमच्या जिवितान आमी कांयच बरेंपण अनुभवूंक शकचे ना. आमची जीप बदलूंक जाय, आमची चिंतना बदलूंक जाय, आमची उतरां बदलूंक जाय. आमी कसलीं उतरां उलयता, कितें कोत्ता, देवान आमकां कितें केलां तें पळोवंक जाय. जेजू क्रिस्तान कितें खुर्सार जें कितें घेवन सगलें आमचें बदलें. केन्नाय आमी कोणाय कडेन गेले विजिटाक जाल्यार लोकांक तितली थोडी म्हणटात कितें ना, आमी जाणो ब्रदर, आमी वेता मिसाक वेता, आमी हें करता, पूण आमच्या जिवितान कांय सुफल जायना. कित्याक देवाची उतराची जाणवाय जो पासून आमच्या काळजान तें बरें बी रिगोना आनी त्या बऱ्या बिया उद्देशी जें आमी आमच्या तोंडांसान जें बरें उलयतलें, जें बरें आमी करतलें, मोगा उद्देशी चलतलें, जर मोग ना थिंगासर आमच्या जिवितान कांयच आमच्या जिवितान सफल जावपाक ना. कित्याक जेजू खूद जावन आसलो मोग न्ही. जेजू ह्या हाचेर आयलो कित्याक आमकां सुभमपणीचें जिवीत दिवपाक न्ही, आमकां ना. केन्नाच ताणें आमकां सोडूंक ना. ताणें सदां काल म्हणलें, तुमचो भाव भयण बायल कोण सोडीत, पूण हांव तुका केन्नाच सोडचो ना. आंटिल्यान अहें न्ही की बाबा आमी भाव भयण सोडलो, बायल सोडली, अहें न्ही. पूण एकवटान जेजू क्रिस्तान आमकां कितें शिकयलां, केन्नाय प्रॉब्लम्स आसता, कितले खूब इश्यूज आसतात. घोव बायलान मातशें कितें म्हणलें जाल्यार कितें करपाचें, उलयना. एक उलोवन कितले डिवोर्साच्या हाचेर सुद्दां पावतात. घोव बायल सगळें इतलीं उतरां वायट उलयता. कोणाक आमी दिता चान्स, देंवसाराक. त्या भाशेन देंवसाराक जाय तो ह्या संवसाराचो धनी कोण, देंवसार. आनी ताणें सगलें काबीज केलेलें आहा. कित्याक आमचे पासून आमी पासून तशेंच आसलें पयलें. आमकां कांय खबर नासली आमी कितें उतरां उलयता, कितें कोत्ता पळय तें वायट उतरां, सदांच वायट उतरां. आनी मागीर कितें जाता, जें आमचे भितर वायट येता पळय, वायट उतरां, दुसऱ्या बद्दल राग आनी कितें मेवसाण, कोणाच्यो चाडयो करप, कोणा विरुद्ध उलोवप आनी कोणाक कितें म्हणप, आमच्या स्वताच्या घरानूच आमी एग्जाम्पल घेवया. कित्याक हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स, हांव तुमकां कोणाक कांय म्हणना. कित्याक हें केन्नाय कोणूय जावं शकता. कित्याक तुमी हांगासर आयल्यात, तुमकां तें कितें तरी तुमकां सजमोन तें आमच्या उद्देशी पवित्र आत्मा उलयता. आनी आमची गोवायकी तुमकां कित्याक हें जाता, आमी कित्याक गोवायकी दिता, कित्याक दुसऱ्याच्या जिवितान कितें आहा पळय, आमच्या कशें गोवायकी उद्देशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुमकां तें तुमची सजमण मेवता. नाजाल्यार कितले कडेन आयज काल ह्या संवसारांत अहेंच चल्लेलें आहा. एक वेळा तशेंच जालेलें आहा. एक वेळा एक बायल आनी घोव कितले प्रॉब्लम फाटल्या दिसांनी जाले. 15 दीस जातले म्हाका दुबयसान एक सिस्टरीन फोन केलो आनी तिजो ब्रदर म्हणूंक लागलो अहें 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 आहा की आपलो घोव हें करना, आपलो घोव काम करता, कितें करता, आमकां पळयना, म्हजीं 2 भुरगीं आनी हें करून आयकोना, कांय आयकोना. हांवें ताका सांगलें कितें कहें कितें करपाचें. ताका तो वायट बूक आमचो धाकटें आहा कन्सर्निंग वरी एंड फियर, तें म्हटलें एकूच तूं हें कर म्हणलें आनी ताका बोगसवणें दी. बोगसवणें ना जाल्यार तुजें म्हटलें कांय ना. कित्याक जेजू जावन आसलो बोगसवणें आमकां दिलां. आमी वायट सुद्दां आसलीं, कितल्याय वायटान आसलीं, कसलें कितें आसलें जाल्यार आमकां जेजून आजून पासून सांडूंक ना. आनी ह्या फुडें देखून ताणें सांगलां, हांव तुजे काल सदां काल तुजे भितर आसा, तुजे भितर वस्ती करून सदांच तुका हांव मदत हेल्प करतलो आनी तुका सदांच तुका कसलें वायट आनी कितें बरें पळय तें दाखयतलो. जेन्ना आमी दोळे, आत्मीक दोळे उगडून देवाचें उतर आमच्या तोंडान जेन्ना तो पासून आमच्या जिवितान आमी कांय सुफल जावंक पावचें ना. ती भयण म्हणटाली कितें म्हाका अहें जालें, म्हजें आपूण म्हणटाली सगळें डिप्रेशनान गेल्या म्हणूंक लागली, कितें म्हाका कांयच गमना. धाकटें भुरगें आसलें ताचें 3-4 वर्साचें भुरगें, ताचें केंस ओडून तें करून इतलें हें केलें ताणें. ताच्या भयणीन म्हाका सांगलें अहें अहें आहा हें करून. हांवें सांगलें ताका, तूं म्हणलें ताचेर घाल द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन माय सिस्टर, गॉड हिमसेल्फ हॅज एनॉयंटेड हर एंड ही हॅज फिल्ड हर विथ हिज लव एंड सेट हर कंप्लिटली फ्री फ्रॉम एवरी इवल स्पिरीट. मागीर ताणें ताका सांगलें हांवें आनी म्हणीत राव म्हणलें 1 Peter 2:24 बिलीव एंड सोत मान म्हणलें. जें कितें तूं उलयताय तें घडोवन आयलें. दिसता ताचेर तूं सोत मानिना काय. देवाचें उतर जेजू जावन दिसना न्ही, ताचेर आमी सत मानता. जेन्ना कितें आमच्या भावार्था उद्देशी हांवें ताका मागणें केलें आनी सांगलें ताका, डोंट वरी सिस्टर, इट इज बीन ऑलरेडी सेट, शी इज ऑलरेडी बीन सेट फ्री. तें म्हटलें कांय भियेना काय तूं, ती ताका सुटका फाव जाली. जेजू क्रिस्तान 1 Peter 2:24 दिला आमकां सगळी सुटका. कसलें कितें आसो तूं कांयच भियेना काय. तूं भावार्था उद्देशी तूं दोळे बंद कर, जेजू क्रिस्ताक कुडसार पळय, ताचे सगळी आख्खी कूड रोगतावलेली सगळें, ताचें मांस भायर सरलें, ताची हाडां दिसतालीं, सगळें कुडीचें ताणें सगळें काडून घेतलेलें. कित्याक काडून घेतलेलें सांगलें ताका हांवें, आमचे भितर जें कितें आहा वायटपण, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, फियर, अनफॉरगिवनेस, कितें नाका जाल्लें कितें सगळें आहा पळय, ताणें तें हात घालून काडलें. जेन्ना ताचें तें खिळ्याचें हें मारलें पळय, तेन्ना ताच्या रोगतान ताचें मांस भायर सरलें. तीच आमची
आमकां भोगसवण्याचे उद्देश आमची जी कितें आसलेली दुयेंसां पिडा सगळीं ताणें ताचे बाराबोती सगळीं आपल्या कुडीर घेतली. कित्याक आमकां कश्ट जावंक नाका देखून. सो आमकां सासणीक जिवीत, कुरपेचें जिवीत, कुरपा दिलेली ताणें, कुरपेन सगळीं आमकां भरलेली आहा. कित्याक आमकां दिवपाची गरज ना. सगळें आमचे भितर आहा. आमी कित्याक कश्टवता, कित्याक हें जाता, दुसऱ्या बद्दल राग, वायटपण धरून न्ही, त्या उद्देशी आमी सगळ्या दुयेंसांक आमचे कुडीन आमकां ताका ताबो घेवपाक दिता. आमी जेन्ना आमचे भितर वायटपण, मेळपण, राग, चाडयो, वायट उतरां सगळीं म्हज्या जिवितान पयलीं आसलीं, जालीं म्हाका 10 वर्सां पयलीं, 8-9-10 वर्सां म्हजें तशेंच आसलें. सगळीं उतरां आसलीं न्ही, वायट म्हाका जॉन्डीस, आल्सर, एसिडिटी, प्रेशर, वायट पॅचीस, मागीर कितें म्हाका एलर्जी आसली, तकली फुट्टाली, मायग्रेन्स, कितें जातालें. कित्याक म्हज्या भितर जो पयत आत्मो आसलो न्ही, ताका हांवें मेवयल्लो. फकत तो म्हेवो आत्मो आसलो पळय, ताका हांवें म्हाका म्हज्या कुडीक ताबो दिलेलो. आनी हांव जी उतरां उलयतालो, जें कितें करतालो, ताचे उद्देशी फटाक करून कित्याक म्हज्या भितर भोगसवणें नासलें न्ही. जेजू म्हज्या भितर नासलो. जेजूक जेन्ना हांवें म्हजो सोमी धनी मानून घेतलो, आय मेड जीसस क्रायस्ट एज माय लॉर्ड गॉड एंड सेवियर, सेंटर ऑफ माय लायफ. आमच्या जिवितान आमी ताका पयलो हाडूंक जाय. ताचे उद्देशी कितें जाता, जें कितें आमकां येवपाचें आसा न्हू, जेजूक आमी आर्गां दिन वाचूंक जाय. कसलें कितें, कितले आडखड्यो येवं, जेजून सांगलां आपूण सदांकाल तुजे कडेन आहा. तेन्ना जेन्ना आमी तोंड उकोडटा, तेन्ना हो सैतान आहा पळय, तो सुद्दां आमकां केन्ना कांय करूं शकना. कित्याक आमी दिन वाचूंक जाय, वाखाणणी दिवंक जाय. रात दीस कितल्योय तायण्यो येवं, कितेंय येवं, कोणूय कितें म्हणो म्हाका, म्हाज्या घरान कोणूय कितें वायट करूं, कसल्या वायट व्यसनान आसूं, ताका कसली कितें ताका ऑटोमॅटीक जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, थँक्यू जिजस, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, तुज्या उद्देशी, तुज्या गाया उद्देशी म्हज्या भावाक ह्या वायट व्यसनांसान, वायट सुटकासान, सगल्या कसल्या आसलेल्या नासलेल्या म्हेळ्या आत्म्यांसान, स्पिरीट ऑफ अल्कोहॉल, निकोटीन, सगळें कितें आहा, गायीचो म्हेळो सगळें करून तुवें तुजे उद्देशी ताका सुटका फावो जाल्या. आनी तुवें ताका सुटका फावो केल्या म्हूण तुका हांव दिन वाजता आर्गां दिता, वाखाणटा. आनी आमी तितलेंच करीत रावपाचें, कोणाक कांय करपाचें ना. फकत ना जाल्यार आमी कितें करतले, सदां थिंगासरूच आसतले तेच कोणान. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. सिस्टर 2 Corinthians 9 वर्स नंबर 8. आमी फुडें पळोवया. जेजू आतां कशें कितें आहा पळय तें जेजून आमचे पासत कितें केलां, जेजू आमचे पासत सगळें कितें आमकां दिलेलें आहा तें आमी कशें घेवपाचें. प्रेज गॉड. एट 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might be rich. आमी कितें करता, जेजूची कुरपा म्हणल्यार कितें, जेजून आमचे पासत जें आमचे कुडीक कितें आसलें, जें आमकां कितें आसलें, आमकां दुयेंसां, पिडा, आमचे कसले केसीस, कसलें कितें, आल्कोहॉल, स्पिरीट, सगलें ताणें सगलें खिळोवन जेजू क्रिस्तान आमचे पासत दुर्बळ जालो. आमकां ताणें आपल्या सासणीक जिवितान आनी सगल्याचे कुरपेन ताणें भरून आमकां सगलें बरी भलायकी, बरी सावत, बरें सगलें बरेंपण दिलां. कशें दिलें, आमकां कश्ट करपाची गरज ना. तो इतलो कश्टी जालो, ताणें न्हू जाल्लेलें ताचे आपले कुडीचेर व्हेलें. जेन्ना ताका सगलें ताका हें करपाक ताका पळय, जेन्ना ताका स्टार्टींग सान ताका कितें केलें, ताका तोंडान कितें उलयलें, म्हेळपण केलें, ताचेर खोटो मारल्यो, ताका कशें कितें इतलो ताका वायट केलें, तरी आसतना ताणें कितें केलें, आमकां आपलो आशिर्वाद, महिमा सगलें आमचे भितर ताणें घालून आमचे भितर जे आमकां आमचे कुडीक घाल्ले. एक कोर्ट केस आसता न्ही, एक केस आसता, एक केन्ना आमी आतां कितें वेतात समज, आनी आमकां वेताना एक तालांव पडलो जाल्यार तो तालांव कितें करता आमी, आमकां दिता तालांव न्ही. सो आमी तो फारीक करचोच पडटा. कित्याक आमकां तालांव दिला न्ही गव्हर्मेंट, कित्याक हांवें तो लॉ ब्रेक केला न्ही, तो रूल आमी मोडल्या. म्हणजे ओवर स्पिडींग जावं हेल्मेट नासतना कितें तरी करून हांवें गेलें म्हणटूच ताणें म्हाका तो तालांव दिला. सो तो तालांव हांवें फारीक करचो पडटा न्ही.
तो म्हजे उद्देशी, म्हज्या स्वताच्या कोण्या उद्देशी. सो जेजून अहें करूंक ना. जेजून कितें केलां, जें कितें आमकां हें सगलें आहलें तें आपूण आमचे भितरलें सगलें काडून ओडून काडलें ताणें, मुडा सकट उपटून. थोडे पसून सांडलां ग्रेस, सांडल्या ग्रेस दिला तातूंत आमकां कृपेन. कितें तरी आमचे भितर आहा, दुयेंस आहा, पिडा आहा, रोग आहा, राग आहा, कसलें कितें वायटपण आहा, कसलें कितें आहा ना. कित्याक जेजून तें सगलें ओडून काडून आपले भितर घेवन आमकां सगलें सासणीक जिवीत, ताचें सुभमपणी जिवीत, बरेंपण, जें कितें आमकां आहलेलें नाहलेलें सगलें ताणें ओडून काडून आपले भाशेन ताणें आपल्या कुडीचेर व्हरोन आमचे पासून तो दुर्बळ जालो. सगलें विकनस, पुवर कितें आहलेलें, अशक्तपणां सगलीं आमी केन्ना कितें म्हणटा, केन्ना आमी कितें प्रॉब्लम पडलो, कितें आयलें आमचे कडेन, आमचेर कितें आयलें सुद्दां जाल्यार कितें करता आमी, सगलीं तीं उतरां उलयता न्ही. आमचे कडेन अहें ना, म्हजो कितें म्हज्या बिजनसान कितें लॉस जाला, म्हाका कितें अहें केलां, कितें हें सगलें अहें जालें म्हजे पासत. आमी अनवळखी नकळो जावन पयलीं आमी उलयताले न्ही. आतां आमकां देवाचें खबर आहा, देवाची कृपा कितें पळय ती. जें आमचें सगलें आहलें तें सगलें ओडून ताणें सगलें आमकां दिलें. आमकां कश्ट करपाची कसलीच गरज ना. आमी कश्ट करूंक जाय, कश्ट त्याच्या उद्देशी, ताच्या कश्टा उद्देशी आमकां सगलें फावो जालां हिंगा. देवान बरयल्लें आहा, बासयल्लें आहा. आमकां फकत जाणा जावंक जाय आनी फकत आमच्या काळजान तें बरें बी आसा पळय त्याच्या उद्देशी आनी आमच्या तोंडान आमी सदांच उलोवंक जाय. देवाच्या उतरान रिगोन रावंक जाय. देवा सदांच सदांच म्हणटा न्ही आमी, ब्रदर सुद्दां सांगता, तुमी देवाचें उतर आयकोंक जाय, आयकोंक जाय, आयकोंक जाय. जे उद्देशी आमी देवाचें उतर आयकता त्या उद्देशी आमचो भावार्थ वाडटा. भावार्थ असो न्ही की हांवें केलें, म्हज्या आतां कश्टा उद्देशी हांवें सगलें केलें, हांव आतां इतलें सकाळी सांजे पासून हांव मागणें करतां, देवाचें उतर आयकतां, म्हणजे हांव व्हडलो, हांवें सगलें कश्ट केलें ना. देवाच्या उद्देशी जेजू क्रिस्तान आमकां कितें दिलां पळय ताचेर आमी नियाळ करून ताचे उद्देशी विस्वासान आमच्या भावार्था उद्देशी जें आमी भावार्थान आमचे जें कितें आमी कोळण्यांनी घालता तो भावार्थ आमकां सगळी सुफोल करता आनी आमच्या जिवितांत फुडें वचपाक सगलें आमचो भावार्थ. जेजून सगळी कृपा आमकां दिलेली आहा, कृपेन भरलेली आहा. कृपे उद्देशी आमी सगलें फुटलें. जो पासून आमी आमचो भावार्थ आमच्या कोन्यांनी घालिना फुडें आमचें कांय जायना न्ही. आमी उलोवंक जाय. जें दिसना त्या हाचेर भावार्थ कितें, जें दिसना ताचेर आमकां सत मानूंक जाय. आमी सत मानूंक जाय न्ही. आमी आमचें कितें, आमी वेरी एक्सपर्ट न्ही, एकदम हें करून आमी न्ही कितें करता, आमी दिसता पळय त्याच वस्तूचेर आमी सत मानता. समज आमच्या घरान कोण शिकोना, जावं आतां म्हणलें न्ही हांवें, कितें कोण सोरो येता, कितें आमच्या बिजनसान कितें प्रॉब्लम्स आयल्या, इश्यूज आयल्या, भुरग्याच्या जिवितांत कांय बरेंपण ना, ते कांय शिकोंक ना, कोण आमचे कोण चेड्यान खंय भायर जॉब एप्लाय केला तातूंत ताका सक्सेस ना, कांय ना, कितें करता आमी, हें दिसता पळय ताचेर आमी उलयता आनी मागीर म्हणटा कितें, आमी सतत आमी उलयता आनी आमी सतत ती घडोवन हाडटा आनी म्हणटा आमच्या जिवितांत कांयच सुफोल जायना. भावार्थ आहा न्ही, जो दिसना त्या वस्तूचेर आमी सत मानपाचें. आनी तें जेन्ना तें फिजिकल वचोन स्पिरिच्युअलान टर्न जाता आमच्या भावार्था उद्देशी, आमचे भावार्थ आमी देवाच्या तोंडांसान उलोवन ती आमी स्वता घडोवन हाडूंक जाय. फकत आमी विस्वासान आमी ताचेर स्थिर रावंक जाय. दिसना पूण 1 दीस जातलो, 2 दीस जातले, 4 दीस जातले, चडच चड कितले दीस जातले, एक 7-8 दीस. ताचे जेन्ना आमचो भावार्थ, जेन्ना आमची उतरां सगलीं आमच्या कोळण्यांनी आमी घालून त्या उद्देशी विस्वासान चलतले आनी आमी सत मानून घेतले पळय तेन्नाच ऑटोमॅटीक सगलें आमकां कश्ट करपाची कांय ना. देवान सगलें केलेलें आहा. फकत आमचें आतां तोंड उगडपाचें आनी आमी देवाक दिणवासूंक जाय, वाखाणूंक जाय, सदांच ताका आर्गां दिवंक जाय. कसलेंय तायणें आसूं, कोणूय कितें आसूं, कितें आयलें आमकां तें कांय पडलेलें ना. आमी सदांकाल सुखी, आमी सुभागी आसा, आमकां देवान दिलेलें आहा. आमी अस्कोतायेन कित्याक पडटा, कित्याक पडटा, आमकां एकदम आगड जाता जें कितें, फकत आमी हुशार आहा, फकत दिसता ताचेरूच आमकां करता. कितेंय आसूं देवाचो तो सुद्दां थोडे ते येता, थोडे आयकता आमी अशें आयकोन हांवेंय तशेंच करतालो, आयकतालो वेतालो, कांय जायनासलें. कितलीच वर्सां म्हाका सगलें हातून सगलें आहलें, म्हजें दुयेंसां पिडेन रोगान आसलो, कितलें करून जेन्ना जेजून क्रिस्तान कितें केलें खुर्सार मरोन म्हाजे पासत कितें, म्हाका ताणें आपली कृपा, ताचो विस्वास म्हज्या भावार्था उद्देशी म्हाका सगलें मेवता. म्हूण जेन्ना म्हाका सत गमलें तेन्ना हांवें म्हजी उतरां बदल्लीं. हांव जेजूचेरूच स्थिर रावलो आनी खंयचो कोणाकूच न्ही. आमी म्हणटा सदां काल आमी सुभागी आहा, बरें आहा, कांय ना,
सॉरी आमी सदांच म्हणटा न्ही आमी जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी जेजू म्हाका हें दी आमी जेन्ना आमी मागताले आमकां खबर ना जेजून कितें जालां पळय तो जेजू जावन स्वता आमचे पासून कितें कितें केलां ताणें आपले कृपेन सगळे उद्देशी कृपेचे उद्देशी सगळें आमचें जें कितें आहलें तें फणान करून आमकां तें सगळें नवें जिवीन करून आमकां नवी रचना केल्यात ताचे सारकें करून दिल्यात देवा सारकें केल्यात आमकां कोत्तलो न्ही देवा सारकी रचून जेन्ना आपले सारकें रचला देवान आमकां जर आमी कश्टावता आनी आमकां दुयेंसां कित्याक येता प्रेज गॉड आमकां कित्याक येता आमी खोती हुस्क्या बरीच जाता आमी कितें करता आमी देवाचे स्थिर रावना देवाचे उतराचेर चलना देवाचें उतर आमचे भितर ना तें बरें फळ आमचे भितर ना देखून आमी सदां काल व्हरल्यात ह्याच संवसारांत कोणें कितें म्हणलें ताचेरूच आमी नियाळ करता सगळें ताचेर तो हुस्को खोती तो हुस्को ताणें कितें केलें आतां आमचे फॅमिलीन समज कोणाक केन्नाय आमकां देवाचें उतर खबर ना आनी शेजाऱ्याक जावं आनी खूंय आहा कोणागेर आमचे सोयरी आमची कोण डायरी थिंगासर आसा जाल्यार ताचे कडेन कोणूय येता न्ही आमकां मेवपाक कितें सांगता वयर वयर तोहो जाल्लो जाले 8 दीस जाले थिंगासर बांबोळेक आनी कोण तरी तोहोच आहलो ताका डायबिटीज जालेली ताचो पांय काडलो कितें काडलो मागीर आमी कितें करता कितें घेता भिरांत येता आनी भिरांती उद्देश आमी कितें करता त्याच तें कोणें कितें केलां पळय म्हाकाय डायबिटीज आहा म्हाकाय तशें जातलें कितें करता आमी तें उतर काडटा तोंडानसान आनी कितें करता म्हाकाय जालें डायबिटीज भिरांतीन आनी आमी ताका तो चान्स दिता तो सैतानाक चान्स दिता न्ही सैतान येता नाडूंक आनी बिबाड करपाक आमचें जिवीत आमी स्वता ताका आमी दिता चान्स आमी जेन्ना आमची उतरां उलयना आमची उतरां जेन्ना बदलिना तो पासून आमी ताका आमच्या जिवितांसून पयस ताका कोहोच धाडूंक शकना कोहो धाडटले जेजू क्रिस्तान ताका ऑलरेडी केल्लो आहा ताका सगळें सकयल इफेनान उडयल्लो आहा ताचें फकत इफेनान ताचें लायफ तो बरेपण न्ही आमकां सगळे खोती हुस्के काडूंक तो आमकां दिता कित्याक आमकां जाणवाय तो आपले कहले बदता नाका जाल्लें कोत्ता कोणाचे उद्देशी तरी येता जो कोण येता आनी सांगता जशें कितें हें आहा तो हें आहा तो हें आहा आमी कांय दीस फाटल्या दिसांनी हिंगासर एक बांबोळे गेल्ले आनी ताकाय सांगलेलो ताचो पांय काडपाचो ताका डायबिटीज आसली हाय प्रेशर ताका आनी तो खोती हुस्के बाबडो कितें करता ताची बायलूय आनी तो दोगांय जाणां आहले हॉस्पिटलान आमकां कोणें सांगलें अहें आहा हें करून फाटल्या दिसांनी आमी गेले ताका देवाचें उतर शॅर केलो तो एकदम पयलो मातशें हें जालो पूण मागीर जशें तें आमी देवाचें उतर पळय तो आपलें काम करता कोणूय आसूं आमकां फकत देवाच्या उतराचेर विस्वास आमचो भावार्थ आसूंक जाय आमी भावार्था उद्देशी गेलीं ताका सांगलें अहें ताका सांगलें देवाचें उतर शिकयलें कितें जेजू क्रिस्तान आमचे पासत केलां 1 Peter 2:24 Proverbs 18:21 हें लायफ ताका खबर नासली तें उलयतालें दोतोरान सांगलें ताचेरूच फोकस केल्लो ताका सांगलें तूं तुजीं उतरां बदल भावार्थान जेजू क्रुसार पळय आनी म्हणीत राव हांव जेजू क्रिस्ताचे उदेश म्हाका सगळें वायटांसान सगळी सुटका फावो जाल्या म्हजो डॉक्टर पांय काडचो ना म्हाजो पांय जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो पांय आनी जेजू क्रिस्ताक डायबिटीज नासली ताचो पांय कातरूंक नासलो कांयच करूंक नासलो ताची कूड सगळी एकदम बोलीश जाल्ली तीच कूड जावन आसा म्हजी कूड हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें शरीर कूड म्हाका कसलेंच वायट जावं कसली डायबिटीज कसलेंच कांयच ना सो तें म्हणत रावलो ताका आनी आमी ताका सांगलें ताची बायलूय मातशी फ्रस्ट्रेशन जालें येता फोन करताली सांगताली ताचो प्रेशर वाडटा ताची डायबिटीज वाडटा डॉक्टर हो रिपोर्ट दिता कितें करताली डॉक्टराच्या रिपोर्टाचेर आमी आतां आमकां डॉक्टराच्या रिपोर्टाचेर गरज ना आमी त्याच वेळार तो डॉक्टराचो रिपोर्ट कॅन्सल करूंक जाय कित्याक आमी जेन्नाच भिरांत येता भिरांती उद्देश आमकां गमना आमी कितें करता पळय ती आमकां सगळीं दिलेलें आहा न्ही देवान आपूण दुर्बळ जालो न्ही सगळें ताणें काडून सगळी कृपा आमचे भितर भरलेली आहा ताची कृपा ताचे कश्ट ताणें कश्टल्ली कूड सगळी जी आमी जेन्ना आमी आमच्या तोंडानसान उच्चारून देवाक आमी आर्गां दिता दिणवासता त्याच भाशेन त्याच टायमाक त्याच खिणाक जे आमचे आंज बडवे आहा ते देवान दिलेले आहा ते वेतात आपलें काम करतात फुडें जेजू क्रिस्ता तर ते वेतात आनी सगळें जें कितें आहा आत्मीक हातून आसा ते वाठारान सगळे सस्नीक आमकां जे जिवितान जेजूच्या जिवितान बोललेलें आहा जेजूचें बरेपण आहा तें ऑटोमॅटिकली आमचे भितरूच आहा तें आमकां फकत तोंडानसान उच्चारून तें सजमोणी घेवंक जाय देवाच्या उतरान कितें देवान कितें केल्या पळय त्या पासून नाजाल्यार आमी सगळे त्याच जिवितान जियेतले तोहेच उरतले थिंगाच आहात आमकां कांयच सजमोण येवची ना आनी आमी वयस जावचें ना आमी फकत चड गरज आमकां रात दीस जेजू क्रिस्ताचें जें कितें कश्टल्ली कूड जेजू क्रिस्ताक सदांच खुर्सार पळोवंक जाय आनी सदांच ताका दिणवासून आर्गां दिवंक जाय जे टायमार तूं तोंड उकोडटाय त्या टायमार खंयचोच तुका कसलेंच वायट जावं तुका कोण तुका दुयेंस पिडा
त्या टायमार तुज्या त्याच खिणाक ती नाश जावन वेता. कित्याक जेन्ना तूं एक तोंड उकडटाय आनी सोत्तान भावार्था उद्देशी तूं उतरां उलयताय, तोच भावार्थ तुका सुटका दिता देवाच्या उतरां उद्देशी. जेन्ना म्हाका जर भावार्थ आसा आनी हांव म्हणटा म्हज्या कोयण्यांनी घालना जाल्यार हांव तसोच आहा न्ही, थिंगासरूच उरतलो, म्हाका कांय सुफल जावचें ना. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हणलां जेन्ना आपूण सगळें तुजें सगळें काडून भितरलें तुजें सगळें मुडा सकट उपटून वयर काडलां न्ही, ताणें जशें एक झाड हालयता न्ही, खोल गेलेलीं मुडां आहा न्ही, ती कितें इजी आहा आमकां काडपाक ना न्ही, आमकां खणचें पडटा, भरपूर खणचें पडटा, खणून मागीरूच तें मागीर झाड येता. तरी आसतना हें आसता न्ही भितर पाडां, तींच पाडां कितें आहा तोल्लें सगळें जेजू क्रिस्तान तें उपटून सारकें अहें उपोडलें ताणें, ताचें खाड, ताचें केंस, ताचें सगळें हें केलेलें ताका अहें उपटलें. त्या उद्देशी सगळें आमच्या जिवितांत जें सुफळ जालां, जें कितें आमकां मेवलां तें सगळें जेजूचे कृपे उद्देशी. जेजूची कृपा घेवन आमी चलत आमच्या भावार्था उद्देशी उतरां सदांच आमी उलोवंक जाय, उलोवंकूच जाय. कितें आसूं, तुका दिसतलें तुका कितें आहा, प्रॉब्लम आहा, इश्यूज आहा, हें आहा, जायना, सुफळ जायना. कित्याक तूं स्थिर तुजो भावार्थ तूं सोडपाचो ना. सदांच तूं कंटिन्यू करपाचो. आमकां खबर आहा न्ही ती 12 वर्साची ओस्तोरी जी बायबलीन आहा. तेणेन कितें केली, कितलींच वर्सां 12 वर्सां सगळें आपलें सोंपयलें न्ही. कशें कितें करताली ती आपल्या तोंडान तेणें उलयलें हांव बरी ना, म्हाका सीक आहा, म्हजें सगळें आहा, डॉक्टरा कडेन वता, डॉक्टराच्या रिपोर्टाचेर सगळीं ती 12 वर्सां केली. आनी एक दीस असो आयलो की कोणेन ताका सांगलें, देवाचें शुभ वर्तमान ताका परगट केलें की जेजू क्रिस्त तो मसाया आयलेलो आहा आनी त्याच्या उद्देशी आमकां सगळ्यांक सुटका फावो जालेली आहा. ताणेन कितें केलें, तें उतर घेतलें, आपल्या काळजान दवरलें. आतां ताणें ताका स्थिर करूंक ना, ती इतली वीक आसली, ताका सारकी उठोवंक जायनासलें, कांय हें करूंक जायनासलें, चलोवंक जायनासलें, सगळें ताणें ताचे पयशे सगळें काबार. आनी ती कशी वस्तोरी आसतली, इतली वीक न्ही, ताका चलोवंकूय जायनासलें सगळें. जेन्ना ताणें भावार्था उद्देशी ती उतरां उलयलीं, ताचो भावार्थ वचोन ताका घोटायन पळयत आत्म्या उद्देशी ताका घोटायन ती बोल्ली आनी ती उतरां उलयत रावूंक लागली. पूण खूब तेंप जालो तिका, कितलीं वर्सांत न्ही, पळय ताका कशी कितें उरली पळय ती. आनी उरोन मागीर कितें जालें, ताणें आपले फकत ताच्या जेजूच्या आंग वस्त्राक हात लायत बरी जातली. फकत आंग वस्त्र भावार्था उद्देशी ताचो भावार्थ वाडलो. ते भावार्थ उलयत रावली ती. फाटलें कितें जालां तें घेवन बसोंक ना. आमी कितें करता आमच्या जिवितांत, प्रॉब्लम आयले, इश्यू आयले, फाटलें कितें आहा तें हें जालें, कोणूय उठ्ठा सुट्टा सगळें सांगता. तरी आसतना हिंगा येता, देवाचें उतर आयकून देखून मागीर कितें जाता, वेताच ठाट करून तो वायट आत्मो, मेव आत्मो आमच्या तोंडांसान आमकां तें उलोवंक शिकयता. मेव आत्मो जेन्ना आमच्या देवाच्या तोंडान देवाचें उतर, पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी जेन्ना भावार्थान आमची उतरां बदलता, भावार्था उद्देशी देवाचें उतरां आनी आमची उतरां एक जाता, त्या भाशेन कितें जाता, आमी पिटलें आमकां तें उगडास येना, आमी करूंक उपकारना. कित्याक जेजून आमचें सगळें कितें पयलें पाटलें आसलें तें आमचें कितें ताणें सांगलें, आमी पातकी आसून, आमी वायट देखून आसून, आमी वायट देखून आदरलेल्या, पूण जेजून आमचें जशें आहा तशें आमचो मोग केला न्ही. आमकां ताणें आपल्या मोगान भरलेलें आहा. आमकां ताका कांय दिवपाची हें करपाची गरज ना. ताणें पयलेंच सगळें आदी फुडेंच आमकां दिवन दवरलेलें आहा. आमी फकत तें आमच्या तोंडान भावार्था उद्देशी घेवंक जाय, दिसना त्या वस्तीचेर सत मानून. आतां म्हाका पेकोवणी फावो जाय दिसना, पूण हांव जेन्ना भावार्था उद्देशी म्हजी उतरां आसतात न्ही, उतरां बदलता. कशीं उतरां बदलता, देवाची आनी म्हजी उतरां एक जावंक जाय. जेजू क्रिस्तान कितें केलां ताचेच उद्देशी, ताचेरूच नियाळ करून हांवें म्हजी उतरां ताचे बाराबर चलयत आनी उलयत जाल्यारूच म्हाका म्हज्या जिवितांत हांव सफळ जातलो. नाजाल्यार हांव सदां ताका सांगता की अशें जालें, म्हाका हें आहा, म्हाका तो हें आहा, आनी कोणूय आयलो की ना कितें सांगलें झाप करून कोण हें जालो. कित्याक ताका देवाचें उतरूय खबर नासली, तो बाबडो कोण रावतालो, पूण कोण हें करूंक ना. आमी जाणो देवाचें उतर हें आतां आमकां फुकट देणें दिलेलें आहा. देवान कृपा आमकां फुकट देणें न्ही, आमकां फुकट दिलेलें आहा, फ्री गिफ्ट देवाची कृपा. सो ती कृपा आतां आमकांच दवरपाची. आमी दुसऱ्याकूय वचोन ते जी कोण आहा पिडेस्त आहा, कोण आसा कोण वायटान आसा, एक 3-4 उतरां चडूच न्ही
हांव गेलो थिंगासर देवाचें उतर आयकलें, देवाच्या उतराची म्हाका सजमण मेवली, पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हाका खूब सजमणेन बोल्लो. हांवूय नाका वायट उतरांनी चलतालो, वायट जिवीत जियेतालो. जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयलें ताचे जाणवाय उद्देशी म्हाका सगळी सुटका फाव जाली आनी म्हाका समज आयली. आनी ताचे उद्देशी हांवें म्हजी उतरां बदललीं आनी आयज हांव बरें सासणीक जिवीत आनी जेजूचें जिवीत, बरें भलायकी, बरी सावथ ताचे उद्देशी कृपे उद्देशी हांव जियेतां. हीं उतरां आमची आसूंक जाय, दुसऱ्याकूय आमी वचोन सांगूंक जाय. जो पासून आमी तोंड उकोडना, आमचेच कडेन दोत्ता जाल्यार आमी आमकां दुसऱ्याक दुसऱ्याच्या जिवितान आमी उजवाड कसो जातले? आमीच आमचे कडेन कितें आहा तें आमी घेवन बसले म्हण जाता ना न्ही. जेजून आमकां कितें दिलां? आमचे पासून सगळें दिलां न्ही ताणें वतून. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जीजस, प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. सो दिलां न्ही. आतां आमी कितें करूंक जाय? आतां आमकां आमचे सजमणे आतां ह्या फुडें हाचे फुडें वचोन सदांच देवाच्या उतरान रिगोवन रावन आमी आतां जें कितें आमी आयकलां, स्वत मानलां, जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां कितें मेवलां तें वचोन आमी आमचे फॅमिलीक कशें मोगाचे उद्देशी, भोगसवण्या उद्देशी ताचो मोग, जेजूचो मोग आमकां कितें आहलो, जें कितें आमकां आहलें सगळें तें करून ताणें आमकां आपल्या मोगान बोल्लो. ताच्या बापान स्वर्गीच्या बापान आपलो एकूच पूत न्ही, आमचोय आसता तशें, आमची भाव भयण आहात. तोच मोग आमी एकामेका कडेन करूंक जाय. जेजू क्रिस्त आयलो हिंगासर आमचो मोग करून, आमचो मोगाचे खातीर आमकां सगळ्या वायटांसान, वायट वांडावण्यांसान, कोश्टान, पिडेनसान, दुयेंसांसान सगळी सुटका फाव करपाक न्ही की आमकां कावोकाचें जिवीत जियेवपाक. आमच्या जिवितान कावोक ना. जेन्ना आमी आमचो उजवाड, जो स्वता आमी आमचो उजवाड उलयतले आमच्या तोंडांसान देवाचें उतर, जेजूक आमी वाखाणटले, दिनवासतले, ताका ताचीच आमी महिमा गायतले आनी तेन्ना आमी पळयतले जेजूची कृपा आमचे भितर, जेजूचे कृपे उद्देशी ताचे महिमा, ताचें सगळें बरेंपण, सगळें आमचें मदें आहा तें जेन्ना आमी आमचे भितर पवित्र आत्म्या उद्देशी बरेपणान चलतले, मोगान चलतले, तेन्नाच आमी आमच्या जिवितान सगळें सुफल जातलें. हांवेंय म्हजें जिवीत तशेंच केलेलें. हांवें कितें करतालो, सगळें म्हज्या भाव भयणा कडेन, सगळ्या कडेन कितें नासलो, एकवट नासलो न्ही, त्या तोहें कितें करतालो, उतरां कसलीं आसतालीं म्हजी, तुमी हें करूंक जाय, तांकां झगड्यो, ताका कितें वायट उतरां उलयपाची, ताणें कितें दिलें, हांव 10-15 उलयतालो आतां हें करून. कितलीं वर्सां आमी अशें जिवितान असल्या कावकान आमी जियेताले. कित्याक लागून? आमकां देवाच्या उतराची सजमण नासली. देव जेजू क्रिस्त म्हजे भितर नासलो, ताचो मोग जो आहलो आमचे भितर तातूंत नासलो. आमी सैतानाक सगळे आमच्या आख्ख्या घाराब्यान, आमच्या घाराब्यान, हांवें म्हज्या घाराब्यान स्वता आमी हें करून कितें केलेलो, सगळो कावोक जियेताले. घरा कडेन गेले, सांजचे आयले 6-7 की झगड्यो, गायी फुस्ती हें करून एकामेका कडेन बरेंपण ना, कांय ना. जेन्ना हांव 2012 जेन्ना हांव जेजू क्रिस्त हिंगासर न्यू क्रिएशनान काजार जावन हिंगासर आयलो, तेन्ना त्या उतरा उद्देशी म्हाका सगळी सजमण जावन, पूण तरी आसतना कितें जालें तें सांगता तुमकां, कित्याक इट इज नॉट इजी, तितलें सोंपें न्ही. आमी म्हणटा कोणाक बक्षिता आनी कितें आमी भोगसवण्या ना. भोगसवण्या उद्देशी कितें जालें, हांवें खूब पयलें केलेलें, कितें म्हाका खूब वर्सां लागलीं, 2-3 वर्सां लागलीं. देवाच्या उतरान देखून आसून, पूण देवाचें उतर शिकलो आयलो हांगासर म्हण जायना. देवाचें उतर आमी आमच्या कोडण्यांनी घालूंक जाय. आमी जशें तें आयकोंक जाय, आयकोन स्वता आमचे भितर जो पवित्र आत्मा आसता तो आमचो भावार्था उद्देशी आमकां सगळी शिकोवन दिता. आनी ताचे उद्देशी आमच्या भावार्था उद्देशी आमकां जें कितें आहा तें ऑटोमॅटीक पवित्र आत्मा आमकां आमचे भितर जें आहा मिलाग्री सगळें भोगसवणें सगळें तें ऑटोमॅटीक भायर येता. आतां म्हजी फॅमिली सगळी स्थिर आहा. म्हजो भाव, म्हजी भयण, आतां सगळीं आमी एकामेका कडेन उलोवन आहा. कितलीं वर्सां जालीं आमी कावकान एकामेका कडेन दुसरण. जेन्ना आमचे भितर जे आमचे जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मा आसा तो आमी तोंडासान आनी आमच्या मुखामोडारसान आमकां गमता. कांय कितले जाणां तुमी असो पळयतले आसतले अशें संवसारान न्ही, जे मनशाच्या तोंडासान गमता न्ही. मनीस केन्नाय कोणाचें वायट आहलें, कितें आहलें हें करून कितें करता. हांवूय तसोच आसलो पयलो. कोणूय म्हाका दिसलो कितें जाल्यार म्हाका सारकें राग येतालो आनी म्हजें इम्प्रेशन चेंज जातालें, म्हजें हें मुखामोड चेंज जातालो. ताका गमता, तेन्ना गमता आमचे भितर कितें आहा पळय तें कितें आहा. पूण तो मनीस वायट न्ही. आमी कितें आसूं, तो मनीस जेन्ना आमकां खबर आहा आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा तो आमचो कितलो व्हड पळय तो, त्या म्या आत्म्या पासून तो एकदम बलिश्ट व्हड, ताच्याहून व्हड. आनी ताणेन आमकां सगळें आसा आपले पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां सगळें मेवलां आयज.
हें फुकट देणें, जें कितें बरेंपण, जें कितें जेजून आमचे पासत करून दिलां तें आमकां आमी अनुभवता आयज काल. ताका लागून आमी आयज काल हिंगासर बसल्या, आमी आयकता, आमी पळयता, आमी उलयता, आमच्या जिवितांत कसलें कांयच वायट ना. कित्याक? जेजूचे करणे उद्देशी, जेजूचे कृपे उद्देशी आमकां हें सगळें सुफळ फुकट फावो जालां. फुकट देण्यान भरलेलें आहा. तें देणें आमी वचोन दुसऱ्यांक दिता काय? विचार करुया, आमी 2 मिनटां विचार करुया. सगळें कितें कितें आमी जिवितांत आमचें कितें केलां पळय तें, आनी जेजू क्रिस्तान आमचे पासत कितें केलां पळय तें. अशें केन्ना केलां आमी? कोणें नियाळलां? ना न्ही. आमी तसोच आसलो. मागीर जेन्ना म्हजीं उतरां, म्हजें सगळें चेंज केलें हांवें, तेन्ना म्हाका पळयत आत्म्या उद्देशी म्हाका सजमण गवमली की हांव कितें करतां आनी म्हज्यो कोरण्यो कश्यो पळय त्यो. मागीर पळयत आत्म्या उद्देशी म्हाका शिकोवन, ताचे उद्देशी जेन्ना बोगसणे उद्देशी दुसऱ्याचे बद्दल बरे विचार, सगळें बरें उतरां, त्या उद्देशी ऑटोमॅटीक म्हजें जें कितें आसलें, वायट दुयेंसां पिडा सगळीं, रोग राग नश्टेपण सगळें कितें आसलें तितलें सगळें तें जेजून क्रुसार येल्लें न्ही, सगळें सोडून गेलें म्हाका. आनी आयज कितलीं 9 वर्सां जालीं, हांवें नॉट अ सिंगल टॅबलेट जावं कितें हें घेवंक ना. 7-8 हें 9 वर्स एक टॅबलेट घेनासतना. पूण तुमी तशें करूं नाका. नाल्यार ब्रदरीन सांगलें बाबा आमी टॅबलेटी सोडया आनी देवाच्या उतरां राव. ना, देवाचें उतरूय आयकोंक जाय. कितें आसता, तुमचो भावार्थ, तुमच्या भावार्था उद्देशी, म्हजो भावार्थ. हांवें जेजूचेर सगळें भार घालो न्ही म्हजो. जेजून आमचो भार सगळो व्हेलो न्ही खुर्सार. जेन्ना ताका मारताले, खुर्सार मारताले, तेन्ना तो आमचो ओज्याचो भार, दुखाचो भार, पिडेचो भार, डायबिटीज, प्रेशर, आल्सर, एसिडिटी, जें कितें कॅन्सर, कसलें कितें आहा तें सगळें ताणें इतलो भार ताचो आख्ख्या संवसाराचो, जोण एकल्या पासताचो, जोण एकल्या भाव भयणाचो ताणें कितें केलें, आपल्या खांदार हें मारून ताणें नाका जायसर तो चल्लो. धेंपरां फोडलीं ताची तकली फुटली, ताची हाताक मार बसलो, सगळें आख्खे कुडीक. कित्याक लागून? ताका खबर आसली जें सैतानान सगळ्यांक नाश केलोलो आहा, तो नाश आपूण आपले कुडीर घेवन सगळो आपूण सगळ्यांक सुटके उद्देशी बरेंपण दिलेलें म्हूण हांव सगळ्यांक दिलां. जेजू क्रिस्त आमकां केन्नाच पाटी सोडिना. भाव भयणांनो, उगडास धरात. आमी फकत पाटी सोदता. कित्याक? आमी देवाक मानून, देवाचें उतर देवाक मानून घेवपाक तयार ना. कशें कोत्ता आमी? दुसऱ्याक वायट विचार, आमचें कितें राग हें तें, ताचे उद्देशी आमी देवा कडच्यान पयस वेता. देवा कडेन आमी कशें एकठांय जाता? देवा कडेन आमचो संबंद कसो जोडटा? कोण सांगूंक शकता? देवा कडेन आमी आपलो समजून कसो जोडूं शकता? प्रेज गॉड, हालेलुया. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान जेजू क्रिस्तान कितें आमचे पासत ताचे कृपे उद्देशी केलां, त्या कोरण्या उद्देशी आमची कोरण्यांनी घालता तें उलोवन आमच्यो कोरण्यो, आमचें चिंतलां, आमचें सगळें जिवीत जें आमी देवाच्या हातान घालेलें आहा, देवान आमकां बरें दिलेलें आहा सगळें, पूण ताचे उद्देशी आमी चलता पळय, तेन्नाच आमच्या जिवितांत सगळें सुफल जाता. नाजाल्यार आमी देवा कडच्यान पाटी वेता, आमची आड उतरां, देवाच्या आड उतरां आमकां पयस कोत्ता. कोणाचेर राग, कोणाचें आनी कितें उलयपाचो, जावं कितें कोण कितें कोत्ता, करपाचें ना. जो कोण कितें आहा ताचे भितर आहा ताचे पासून मागोंक जाय. आमी कितले फावटी आमी तसो आमी पयलो कोत्तालो. आतां म्हाका ना, आतां म्हाका सुजमण आयली देवाच्या उतरान. आयज काल देवान म्हाका पळयत वचम्या उद्देशी हांव हिंगासरूच ना, आवटसायड गोवा इतलें विजन केल्लें हांवें पयलें. म्हटल्यार म्हाका खबर नासली हांव वचोन हिंगासर सोलापूर मराठी प्रिचींग कोत्तलो. इवन इंग्लीश इतलो म्हाका तितलो कॉन्फिडन्स नासलो. कोणा उद्देशी मेवलो? जेजून दिलें म्हाका न्ही, जेजूच्या पळयत वचम्या उद्देशी. जेन्ना हांव ताचे स्थिर रावलो, जेजूच्या उतराचेर हांवें म्हजें घर बांदलें, ते फातराचेर घर बांदलें न्ही, रेंचेर. रेर बांदता तें सगळें घरां मोडोन पडटा न्ही. वादळ येता, तुफान येता, कितें येता, सगळो वारो मारलो जाल्यार सगळें तें ताचे रेंवेचें घराचें सगळें मोडटा न्ही. बिचीर तुमी केन्ना वेळेर भोंवसोंक ना, पळयल्या न्ही. भुरगीं घरां कोत्ता, वारो आयलो जाल्यार तें मोडोन पडटा. त्या भाशेक जें कितें आमी आयकता तें आमी कितें करूंक जाय? आमी ताचेरूच नियाळ करून तेंच उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी कोरण्यांनी आयकता तें आमी आमच्या भावार्था उद्देशी उलोवंक जाय. ताचेर आमी घर बांदूंक जाय. कितें आसता, घर बांदलें उतराचेर आनी आमी रेंवेचेर. एक तो मनीस आसलो, एक रेंवेचेर घर बांदलें न्ही, तेणें आयकलें उतर, आयकलें, पूण ह्या कारणान आयकलें, हे भशेन सोडलें. काळजान ताचें कांयच ना. जेन्ना ताका कितें आडकोळ्यो आयल्यो, आडमेळे आयले, प्रॉब्लम्स आयले, हें आयलें, सगळें ताणें कितें केलें? कितें जालें ताका भिरांत आयली. कित्याक देवाचें उतर ताचे भितर तें बरेंपण कांयच हें नासलें न्ही. देवाचें तें बरें फळ, बरें हें देवाचें उतर
घोट आतां हें बिल्डींग बांदता न्ही, बिल्डिंगाक कितें जाय आमकां? फावंडेशन न्ही. फावंडेशनूच जर घोट ना जाल्यार बिल्डींग उरतलें सारकें? तूं ती 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर घालूंक शकताय तुका? ना, मोडटलें न्ही. त्याच भशेन तें ताणें कितें केलें? देवाच्या उतराचेर ताणें आपलें फावंडेशन घालूंक ना. देवाच्या उतरा उद्देशीन जें कितें देवाचें उतर ताका शिकयलेलें तें आमी आमच्या उतरा उद्देशी आमी फुडें चलोवंक जाय. ताचेच उद्देशी तेन्नाच तें घर आमचें स्थिर उरतलें. जें आमी घर म्हणजे आमचें जी कोण जें कितें आमी कोत्ता पळय देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून देवाच्या उतराचेर आमी आमचें सगळें स्थिर रावन देवाच्या उतरा उद्देशीच आमी कोत्ता तेन्ना आमकां कितल्योय तायणे येवं, कितलेय कोणूय फुड्यान येवं, कसलेय आल्सर येवं, एसिडिटी येवं, कसलें हें प्रेशर येवं, आनी कितें कॅन्सर कितीय दुयेंसां तुजे कडेन झगडपाक कोण आहा? देवाचें उतर. पळयत आत्मा आमकां दिला न्ही. ताचे उद्देशी आमी आमच्या तोंडान जेन्ना आमी उलयता तें हत्यार भायर काडटा. तेच गुयो कश्यो भायर काडटा न्ही. हत्यार आमकां दिलेलें आहा देवाचें उतर. हत्यार म्हणजे अहें न्ही आं की दुसऱ्या कडेन झगडे करपाची जावं कोणाक कितें करपाचें. आमचे कडेन चड सोय प्रेज गॉड न्ही. आमी उतर दिल्या गुयो दिल्या म्हणजे वचोन ताका कितें म्हणलें जाल्यार 4 उतर दिवपाचीं. म्हज्या जिवितांत घडलेलें थंयच केलेलें हांवें. देवाच्या उतराचेर म्हजें घर नासलें, रेंवेचेर बांदलेलें. कोणें कितें म्हणलें डाम करून पडटालो. मागीर पडोन थिंगासर कोणाक कितें करपाचें, कोणाक कितें वायट करपाचें, कोणा बद्दल वायट विचारपाचें, ताचे चाडयो करपाचें, ताच्या फाटल्यान ताची डजा मारपाची, कितें हें म्हज्या जिवितान हांवें हें करून कोत्तालो पयलें. आहलें खूब आसा फाटीं, पूण आतां ना. आतां कितलें म्हाका जेजू क्रिस्तान आपल्या बळान शक्तीन आनी ताचे जाणवायेन ताचे पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हाका इतली खुशाल बरी जियेता हांव की म्हाका सुपरनॅचरली म्हाका खबर ना हांव खंयसर आहा पळय तो आनी देव खंयसान हाडला पळय तो. आयज हांव हिंगासर तुमकां देवाचें उतर शॅर कोत्ता. इवन आवटसायड भायर सुद्दां वेता आमी. कोंय वेता आमचे उद्देशी न्ही, पवित्र आत्म्या उद्देशी. ताणें आमकां बरेंपण जेन्ना आमचे भितर जो उजवाड आहा तो उजवाड देवान सांगला आमकां जेन्ना खंय वचों आमी कोणूय मेवता, म्हाका कोण सीक मेवता, कितें कितें मेवता ताका हांव शॅर कोत्ता देवाचें उतर. देवान म्हजें फकत तुमी गोंय जावंक जाय. म्हज्या जिवितान देवाचें उतर आयकून कोंय कितें बदलो आयलो आनी म्हज्या भितर जें कितें वायट आसलें तें कोंय म्हाका सोडून गेलें तें आमी अनुभवून आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या उतरा उद्देशी कोणाक वचून सांगूंक जाय. 2-4 उतरां बस. व्हडलें हें करपाचें गरज ना. हांवें हेंच स्टार्ट केलें. धाकटें 1-2 स्क्रिप्चर प्रोव्हर्ब्स 18:21, 1 Peter 2:24, Ephesians 3:20 देवान आमकां कितें दिलां सगळें अहें इल्लें करून ग्रेस Ephesians 2:8-9 असलें इल्लें एक हें करून न्ही हें करून ताचेर नियाळ करूंक जाय आनी ताका घेवन आपल्या जिवितान थारो दिवन आपूण तोंडान आनी देवाचें उतर आयकत रावंक जाय. देवाचें उतर जर आयकना न्ही आमच्या जिवितान आमी कांय फुडें सरोंक पावचे ना. थिंगाच उरतले आमी. तशेंच आहा आमकां कितें आहा म्हज्या जिवितान हांव तसो आहलो पयलो कितें म्हाका खबर नासली हांव कितें करतालो आनी खंय जियेतालो पळय तो. म्हाका जेजूची म्हणल्यार जाणवायच नासली. जेन्ना म्हाका देवाच्या उतरान उद्देशीत सजमोण मेळ्ळी, पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हाका सगळें सजमोण मेळोन म्हाका त्या वायटांतल्यान सगळें हातूंतसान सुटका पावोन जें म्हजें जिवीत हांव आयज जियेतां तें म्हजें न्ही. जेजू क्रिस्त जो म्हजे भितर जियेता ताचे उद्देशी हांव जियेतां. प्रेज गॉड. हालेलुया. एवरीबडी नॉट हांवूय न्ही सगळीं आमी फकत मोग आसूंक जाय. आमच्या तोंडार मुखामोडार आमच्या तोंडार फकत मोग आसूंक जाय. मोग ना जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच ना. जेजूक आमच्या सगळे वी हॅव टू पुट इट इन द सेंटर ऑफ आवर लायफ. तो जावन आसा आमचो झूज करपी. सगळें कितें आहा तेणेन केलेलें आहा फकत आमकां आतां जाणवा येना. फकत ताका लागून जेजू क्रिस्ताक आमी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी सदांच ताका वाखाणणी दिवंक जाय, दिणवासूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय. आर्गां दीत रावपाचें. तायणे येतल्योच आमी कितें बरें जियेतले म्हूण ना. जो पासून आमी देवाक आर्गां दिना, दिणवासिना, ताची मोहिमा गायना, ताची मोहिमा करिना, देवाचेर स्थिर रावना, ताच्या उतराचेर आमी घर बांदिना, तो पासून आमच्या जिवितान आमी वयर फुडें सरोंक कशेंच आमकां इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. इतलें आगोट आमकां कित्याक आमी आमची उतरां चेंज करूंक जाय. उतरां आमची बदलूंक जाय. देवान कितें केलां जेजू क्रिस्त कितें आहा फकत ताचेरूच गोड खिडो मारला पळय ताणें सगळें मारलेलें थंय तें आमी चिंतीत रावंक जाय. ताका दीण वासूंक जाय. कितें आमच्या घरा कडेन सायडीक कोण कितें करता पळय तें आमकां पडलेलें ना. सगळें जेन्ना आमी ताचेर दीण वाजता वाखाणणी करता सदां काल रात दीस आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. व्हडल्यान तुमचो धाकटो प्रेयर मागणें करता, त्योस करता सगळें त्या टायमार तुमी पयलीं दीण वासूंक जाय, वाखाणणी करूंक जाय. त्योस कोत्तात दनपारां तेन्ना सुद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट वाखाणणी पयलीं करूंक जाय, दीण वासूंक जाय, ताका मोहिमा दिवंक जाय.
कित्याक जे दिसना ताचेर आमी म्हणटा न्ही, जे दिसना ताचेर आमी सोत मानूंक जाय. आमी देवाक पळोवंक ना न्ही, जेजू क्रिस्ताक आमी कांय पळोवंक ना, पूण आमी कितें करता ताचेर भावार्था उद्देशी आमी ताचेर विश्वासान चलता. कित्याक जेजू आसा, आमचे भितर आसा, जेजू येतलो न्ही. अशी काय खूब कडेन कितें कितें आमी आतां सोलापूर सुद्दां गेलेले थिंग आसा, कितें तांकां देवाचें उतर सारकें स्थिर ना. आमी वचोन तांकां कितल्या लोकांचे थंगासर वचोन आमी न्ही, सॉरी व्हेरी सॉरी, प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस, होली स्पिरीट, थँक्यू लॉर्ड. सो इट इज नॉट आमी न्ही, पवित्र आत्मो, आमचे उद्देशी पवित्र आत्मो कोणाचे तरी उलयता. कित्याक आमचे भितर जो पवित्र आत्मो आसा, जें आमकां सत मेवलां, त्या सत्या उद्देशी आमी कितें करता, दुसऱ्याकूय आमी दिता, देवाचें उतर दिता, देवाचें कितें आमी आहा सगळें दिवंक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितांत आमी खंय आसतल्या, थिंगासरूच कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें केलें ताचेर तो आमचेर पांय दवरता. आमच्या जिवितांत सुफोल बरेंपण कांयच ना. सदांच आमी तें नियाळ करूंक जाय. देव जेजू क्रिस्त आयज काल आमी जो जियेता तो पवित्र आत्म्या उद्देशी जेजू आमचे भितर वस्ती करता आनी सदां काल आमचे बरोबर आहा. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, देवाचें उतर आतां जाणा कोणूय कितें, आतां तुमी हिंगासन गेल्यात फाल्यां सकाळीं 4-5 दिसाचें रिट्रीट करून तुमी वेतले, 2-3 दिसांनी वेतल्यात घरा. देवाचें उतर कितलें तुमकां 2 दिसा 3 दिसा भितर जायना. आमी देवाच्या उतरान स्थिर रावंक जाय. 1-2 दिसांनी ना, 5 दीस 4 दीस 5 दीस 6 दीस देखून देव आमचे भितर आमकां सगलें, जशी एक बालदी आसता न्ही, बकेट आहा न्ही, एक बकेट आहा आनी नो आहा, आनी ते बकेटीन कितें आहा, मेळें उदक आहा. मेळें उदक आहा न्ही, तें मेळें उदक कशें आमी भायर काडटले. नो चालू केलो आनी मातशें उदक सोडटा, तें टुकटू टुटू 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 करून तें तातूंत वेता उदक. तें जाता भायर नितळ जातलें. कितें आहा तें आमकां कितें करूंक जाय, फूल करूंक जाय न्ही, तें प्रेशर करूंक जाय. त्याच भाशेन आमी जें उतरां आमी उलोवंक जाय, कोणूय कितें आमच्या आड येता पळय, आमकां देवान आपलो बोलीस ताकद दिलेली आहा. उतर घे, झगड मनशा कडेन न्ही, प्रेज गॉड, नाल्यार सगळीं पळयतात म्हणजे झगड म्हणल्यार प्रेज गॉड, झगड म्हणल्यार मनशा कडेन न्ही, सॉरी, म्हणजे कोणा कडेन जें आमच्या आड मनीस न्ही, आमकां मनशाचेर ताबो घेवपाक ना. आमी ताचे पासून मागणें करूंक जाय. जो कितलें कितें आहलें जाल्यार आमच्या आड येतलेंच, आयज ना फाल्यां घरान देखून आमचे पयलेच आमी आमच्या घरान आमच्या आड म्हळ्यार येतलेच. कोणूय आमचे कोण बरो आहा, भाव आसा, आमची वनी आहा, आमचो कोण आनी कोण आसा, सासूपाय आसा, माय आहा, सगळीं तांचे उद्देशी. आनी तें कशें आमी कशें करता, कशें करपाक आमी देवान दिलेलो आमकां कृपा दिलेली आहा. जें कितें आमी कितें करता न्ही, तांकां टीट फॉर टॅट न्ही, आमी जेजूक आर्गां दिवंक जाय, दिण वासूंक जाय, वाखाणूंक जाय सदांच. वी शूड ऑलवेज कीप ऑन प्रेज एंड थँकिंग गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that you have completely set free this sister. She doesn't know what she's doing, but the evil spirit which is in her, I command it in the name of Jesus to get out from this sister's body, my sister-in-law's body, my son-in-law's body, my son's body. I command you and go and fall in the sea, deep sea and remain there. And whatever I have said has come to pass in my life. जे कितें हांवें दिसना ताचें सोत मानलें म्हूण सोत मानूंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितान आमी सुफोल जातले. आमी कितें करता, तो कितें म्हणटा ताका आमी टेट तो कसलो रे मनीस, तो बदलचो ना. ही म्हजी उतरां आसलीं, आमी करतालीं. आतां देखून आमी तशेंच उलयताले. जेन्ना आमी उतरां उलयलीं न्ही, तीच आमच्या जिवितान घडोवन येतालीं. हांवूय तशेंच जातालें म्हजे कडेन. मागीर कितें जालें, म्हाका जेजून म्हाका कितें केलें ताचेर हांवें नियाळ केलें. जेजून इतलो आमचो मोग केलो. आमी पातकी आहले, वायट आहले, कितें आमी कोणाक नासाड केलें, वायट देखून आमी उलयले, इतलें वायट केलें, कसली वायट उतरां दिलीं जी आमी खबर सुद्दां ना आतां, ती सुद्दां दिवन सुद्दां जेजू क्रिस्तान आमकां इतलो मोग केलो. जाल्यार तो जर ताचो मोग आमचे भितर आसा जाल्यार आमी कोण? जेजू क्रिस्ताचे आमी सगळे मनीस, जेजू क्रिस्ताची भुरगीं. ताणें आमकां आपल्या फॅमिलीन एडॉप्ट करून घेतला. आमी न्ही, ताच्या कश्टा उद्देशी सगळें ताणें आपले फॅमिलीन ताणें ओडून घेतला. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताची फॅमिलीन आमी जाल्या, ताणें आमकां विकतें घेतल्या, तेन्ना आमकां अधिकार ना मनशाचेर जावं दुसऱ्याक आड करपाक, दुसऱ्याचें वायट उलयपाक, जावं कोण कितें आमच्या आड येता पळय तांकां अधिकार ना आमकां वायट करपाक. पूण तांचो मोग करून तांकां भोगसवणें दिवपाक आनी तांचे पासून सदांच मागणें करप. जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय त्या उद्देशी न्ही, सगळें तुका सुफल जाता. प्रेज गॉड. जें आमी दुसऱ्या पासून मागणें करून, भारता उद्देश मागणें, भोगसवणेचें मागणें, भोगसण दिवंक जाय ताका. इट इज नॉट इजी. जेन्ना तुका
आमी खूब फावटी पळयल्या हिंगासर देखून आमी केन्ना कोणागेर वेता कोणाकूय कसलें दुयेंस पिडेन कोणागेर केन्ना आसता न्ही, कित्याक आमकां दुयेंसां पिडा येता जाणा? आमचे भितर कितें आमी तो राग, म्हेळेपण, कुसडेपण, वायटपण ताका आमी सगळो आमचे भितर अधिकार दिलेलो आहा. सो देखून आमकां प्रेशर, आल्सर, एसिडिटी म्हाका जाल्लेलें 9 वर्सां पयलीं 7-8 वर्सां पयलीं सगळें म्हजेर भितर आहलें. हांव एसिडिटी आहली, आल्सर आहलो, जॉन्डीस आहले, कितें कितें सांग तूं दुयेंसां आनी म्हजे भितर नासल्यो हें ना. जेन्नाय पवित्र आत्म्याचे उद्देशी जेजून कितें म्हजे पासत केलां ताचो मोग कितलो, ताचो मोग निस्पळ कोणा मीठ मेर नासलोलो, ताणें इतलो मोग म्हजे भितर वचून हांव जर वायट हातून वायट सोयांनी जियेता आनी वायटाकूच म्हज्या जिवितान आयचो थारो दिता जाल्यार हांव फुडें कसो सोदतलो? हांव नासलो, सारको पडलेलो. 8 दिसांनी, 15 दिसांनी, 10 दिसांनी सद्दांच हांव सेक आसतालो, सद्दांच काल आल्सर हें जातालो म्हजो, म्हणजे जॉन्डीस पत्ती चावताली, प्रेशर, कितें कितें नाका नाका जाल्लेशें, केन्ना मेवसाण, दुसऱ्याचे बद्दल विचार. जेन्नाय सगळो मोग सगळें जेजूचो म्हजो भार आहलो तो जेजून व्हेला, तेन्ना हांवें सोत मानलें आनी जेजूक आर्गां दीत रावलो, सगळ्याक बक्षीत रावलो आनी तांचे पासत मागूंक लागलो. तांचे भितर जो मेळो आत्मा आहा आमी ताका हें घालूंक जाय, हुकूम दिवंक जाय. आमी कितें करता? तो सोरो पियेता, तो हें करता, तो आयकना, कहें जालें मागीर ती आमची उतरां तो हीच आमच्या जिवितान आमी सुफोल केन्नाच जावंक पावचे ना. सदांच तुमी पळयात, चिंतून पळयात, आमी कितलें कितें केलें. 1-2 मिनटां तुमी दोळे बंद करात आनी आमी कितें केलां पळय, कोणा पासत कितें केलां, खंय कितें उतरां उलयल्या, आनी जेजूक तुमी खुर्सार पळयात, जेजून कितें केलां पळय तें तुमकां तुमचे भितर जो पवित्र आत्मा आहा तो ऑटोमॅटीक तुमकां दाखोवन दितलो. तोच तुमकां शिकयतलो कितें तुमी वायट केलें आनी खंयचें बरेंपण तें, आनी त्या बरेपणाचेर तुमकां चलोवपाक तो शिकयतलो. आमचे उद्देशी कांय जायना. हांवेंय तशेंच केलेलें पयलें, हांवूय तेंच शिकतालो करपाक. ना ना हांव हेका बक्षितलो आनी हेका हें केलें ताका केलें. इवन म्हजे मिसीस बायल म्हजे भयणीक देखून हांवें कोत्तालो, पूण ना आतां ना. केन्ना 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 तो कित्याक येता जाणय, आमी जेन्ना त्या मनशाक मेळात्म्याक आमच्या भितर जे स्थिर दिता न्ही आनी विचार आमचे आमी बोल्ली ना, देवाच्या उतरा प्रमाणे सदां देवाच्या उतरान रावना, तो पासून आमी कांयच करूं शकना. जातालें म्हाका कितले फावटी, आतां रिसंटली पासून खूब तेंप जालो आतां, पूण आतां ना. कितें राग येतालो, हें येतालो, तें येतालो, पूण केन्ना कितें करतालो? जिबेचे देणे वापरून हांव सदांच जिबेचे देणे वापरतालो, तशें करतालो. आनी सदांच जिबेचे देणे वापरून 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 सदांच जें कितें बोगसवणें दिलां तें हांव जेजू खुर्सार पळयतालो. ताचे उद्देशी तेचे कृपे उद्देशी सगळें जें म्हजे भितर आहा तें म्हज्या भावार्था उद्देशी सगळें म्हाका जें कितें दिसना ताचेर म्हाका सत मानतालो. आनी जें कितें म्हजे भितर आहा तें मेळनाच जातालें तेच वेळार, पूण जाता मातशें ना न्ही. राग येता, कितें येता आनी कितें येता, कोण आपल्या जाता बायल घोव हजबंड वायफ सगळें हें करून कितें आहा न्ही तें प्रॉब्लम्स इश्यूज आसतात, ना अशें ना की आमी सारकें सुफोल जिवीत अहें जियेता अहें ना. आमकां कहें जिवंक शकता आमी? जें कितें देवान जेजू क्रिस्तान खुर्सार मारून आमचें कितें केलां पळय तें जर आमी सदां नियाळ करून आमच्या जिवितान जर आमी सद्दां तो आमच्या कुळण्यांनी घालीत न्ही देवाचें उतर, थँक्यू जिजस, आर्गां दिवन कसलेंय कितें येवं, त्याच वेळार जें आर्गां दिता न्ही देवाचें, आमची तोंडांतलीं उतरां भायर सरता, आमचें जें आज बोडवे वता तें आपलें काम करता. देवा कडलें जें आहा तें आमच्या भितर आहा तें ऑटोमॅटीक आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या तोंडांसान भायर सरता, आमच्या भितरसान भायर सरता. आमच्या भितर सगळें आहा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. कितें वाज आयलो? प्रेज गॉड. हां ना न्ही, देवाचें उतर आयकोता बरें दिसता न्ही. सो त्याच परी देखून आमी कितें करूंक जाय? सदांच देवाच्या उतराचेर, देवाच्या खडपाचेर म्हणजे जेजूचें उतर, ताचेर आमी घर बांदीत न्ही आनी तुमी पळयात सदांच विस्वासा उद्देशी तुमची उतरां बदलात आनी देवाचें उतर सदांच. आमचो वायट बुक्स तुमचे कडेन आहा दिसता न्ही, आहा तुमचे कडेन सगल्या कडेन आहा न्ही सिस्टर? यॉल गॉट ना? ऑल प्रेज गॉड. केन्ना तरी तुमी वाचतात तें न्ही? आतां न्ही, पूण घरा कडेन सुद्दां ना, आतांच घेतल्या. प्रेज गॉड. सो नो प्रॉब्लम. सो सकाळीं आमी केन्ना कितें आहा हें करून मोदें सदांच कन्सर्नींग वरी एंड फियर ते बोगसवण्याचें मागणें सगळें हातून आहा. जें कहें येता देवाचें उतर, देव स्वता आमचे कडेन आपल्या उतरान उलयता.
आमी जेन्ना देवाक आमचे आनी देवाचो संबंद उतरा ताचे कडेन जोडिना, आमी भावार्था उद्देशी आमची उतरां उलयना न्ही, आनी तो पासून आमी कांयच जावपाचें ना. एक पावट वाचलें तें हें करून आनी 8 दिसांनी करतलें, ना ना ना, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. जायना आमचें सगळ्यान. म्हज्या जिवितान हांवें तशेंच केलेलें. हांव आयज हिंगासर पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी तुमचे कडेन उलयतां, तुमचे कडेन पवित्र आत्मा म्हजे उद्देशी उलयता. हांव हो आहलो केन्ना मायक सुद्दां हातीन धरपाक सुद्दां कोणा फुडल्यान उबो रावंक सुद्दां स्कॉलान सुद्दां एक पाटी म्हाका स्पीच दिली धाकटी हें करून 15 ऑगस्ट खूब पयलें. जाल्यार कुडू सगळी स्पीच खंय कोणें म्हाकाय खबर ना कितें उलोवन धांवलो पळय तो. 2 मिनटां भितर धांवलो भितर, म्हाकाच खबर ना. इतलें आहलें. पूण आयज वरांची वरां, 1 वर, 1.5 वर, 2 वरां, वरां आमकां कहो दिता, पळयता आत्मो शिकयता. आमकां इजी न्ही भाव भयणांनो, मोगाच्यानो. खरेंच जेजू आमचो इतलो मोगाळ, ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ते आमकां केन्नाच ताणें साडूंक ना, तो केन्नाच सोडचो ना. ताणें सांगलां आपूण सदां काल तुमचे बाराबर आसा. आमी आमच्या तोंडांसान ताचो मोग, ताका जें आहा तेका, जेजूक आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय, जेजूक आमी आमच्या फुड्यान घालूंक जाय. सगळीं कोण येतले कितले येतले कांय येवचें ना अहें ना. आमी आतां हिंगासान भायर गेले सुद्दां आमी सुद्दां येता, आमकां येता, आमच्या फॅमिलीन येता, आमच्या कोणा कडेन येता, कितें 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 आमचे कडेन जायना. आमी एकले स्वताचे आमचे पदवेन ना, जेजून आमकां दिलेली आहा. ताणें आपली सगळी पदवी, ताचो सगळो जें कितें सैम आहा, जेजू बरेंपण तें सगळें आमचे भितर घातलेलें आहा. आमी फकत नियाळ करूंक जाय. जेजूचे कृपे उद्देशी आमी सगळ्याक सुटका फावो जालेली आहा. आमकां कृपेन जशी आहा जशी ती सेम कृपा कोणाक एकट्याक कांय कमी करूंक ना आनी कोणाचे भितर ना. आमी कितें करता, आमी देवाच्या उतराक दुबावता, आमी दुबाव धरता. खूब कडेन आमी देवाचें उतर सुद्दां केन्ना सांगोंक गेलें हें करूंक ताका पेकोवणी मेवता ना न्ही, मेवता पेकोवणी. मागीर कांय दिसांनी पोत्ती येता, ब्रदर मातशें म्हजे पासून माग रे बाबा, माग रे बाबा, हाचे पासून म्हाज्या चेडवा पासून माग रे बाबा. देवाचें उतर तुमकां शिकयलें तें हिंगासर वेतात आनी मागीर सगळें कांय ना. गेलीं की पोत्तून आहा थंय सगळें संवसारीक हातून खंय वेता कितें जाता, गेलीं कांय ना. पूण देवाचें उतर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितें आहा म्हज्या जिवितान हांवें तेंच केलेलें. हांव तुमकां कित्याक म्हजें हें करता, हांव तुमकां कोणाक म्हणना, जावं कोणाक अशें हें करिना, कंडेम करिना, जावं कोणाक बोट दाखयना. कित्याक म्हज्या जिवितान हांवें हें अनुभवलां. देखून हांव आयज शेअर करपाक कितें म्हाका पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हाका शिकयता, तो सांगता कितें कितें तो दिता म्हाका ताकद पावर ताचे भितर सावन. जो जेजू क्रिस्त म्हजे भितर खूद आहा, ताणें रावलो, तो दिता म्हाका. जेन्ना म्हजे भितर बरेंपण आसा, भोगसवणें आहा, त्या उद्देशी सगळें मेवता आमकां. आमकां कांयच कश्ट करपाची हें करपाचें ना. जेजून सगळें कश्ट करून आमकां सगळें फुकट दिलेलें आहा. एक गिफ्ट दिता न्ही कोणूय हाका, आमकां गिफ्ट दिता, आमी खूश जाता न्ही. आतां काजाराक जावं आमच्या बर्थडेक, वेडींग एनिवर्सरी, आमच्या भुरग्यांच्या काजाराक कोण येता न्ही, मोगान येतात. आमी तांकां मोगान येवकार दिता न्ही. आमी ताका इन्विटेशन दिता. कशें दिता, म्हज्या चेड्याचें काजार, म्हजे हाच्या चेडवाचें काजार, आमगेर दोतोर हें आहा फाल्यां सगळें आमी सांगता न्ही ताका. आं सगळें आमी कशें बर्थडेक आनी कितें एनिवर्सरी सगळें तांकां आमी मोगान येवकार दिता न्ही. तोच मोग आमचे भितर आसता. जेन्ना मनीस येता जावं केन्ना आमचे आड कोणूय येता, तोच मोग, तीच आपुलकी, तोच जेजूचो हें आमी दाखयता दुसरे बद्दल. आमचें बरें आहा तांकांच आमी करता न्ही सगळें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. हांवें तेंच केलेलें. जें म्हाका बरी आहा न्ही ताका आवय, प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. आनी जे कोण बाकीचे आहा पळय ताका पयलें जालें हें कितें आसूं ना. सगळें आमचो जेजून कसो मोग केला, जण एकल्याचो एक सारको. ताणें आमचो प्रिचरांचो सुबेज करूंक ना, जावं आमच्या रिट्रिटांचो कमी करूंक ना, जावं आनी कोण आसलेले पथकान आसलेले आनी कितें खंयच्या संवसारान जियेतात ताचो कमी केला ना न्ही. सगल्यांक एक सारको मोग दिलेलो आहा. तो जर मोग आमकां दिला, जेजू क्रिस्तान आमकां इतलें बरेंपण ताचें सगळें सैम आमचे भितर घातलां, जाल्यार आमी कित्याक दुसऱ्याक आमी कमी लेखता, कित्याक आमी दुसऱ्याचेर राग धरता, कित्याक लागून. तो जेजू आमच्या काळजान ना. जेजूचें बरें जें बरें बीपण तें आमच्या काळजान ना. देखून आमी आयज अहीं येता, आमी कितले कडेन पळयता. तुमकां अनुभव आसतलो, आमकां अनुभव सगल्यांक आहा. आमी सगल्यांक पळयता. फॅमिली मदें एकवट ना. मातशें कितें म्हणलें न्ही ताचेरूच ते नियाळ दवरतात. बायलेन कितें घोवाक म्हणलें आवय झूम घातलो उजवान सोंपतें. मागीर तो सांजे घरा आयलो, बायल बोगसूंक तयार ना, घोवय बोगसूंक तयार ना. कित्याक जेजू तांचे भितर ना, मोग तांच्या घरान ना.
जेजू जेन्ना मोग जेन्ना आसता न्ही तेन्ना आमी जिवितांत सगळे सुफल सुभागी भरपूर आमचें जिवीत लांबाक जिवीत दिलेलें आहा तें आमी जियेतले नाजाल्यार आमी कितें करतले आमी उतरां उलयतले खूंय कितें आहा तें कोणाक दुसऱ्याकूय हें करतले आनी आमचें स्वताचें जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कस करता दुसऱ्यांक आमी श्राप दिता न्ही आमच्या उतरां येता न्ही तीं उतरां आमच्याय जिवितांत येता ना उगडास धरात आमी दुसऱ्याक करता श्राप सोडटा जावं कितें वायट करता म्हणून ताच्या जिवितांत वायट जातलें म्हणून नाका जेन्ना हांव म्हज्या तोंडांसान जीं उतरां भायर काडटा न्ही मे उतरां जावं कसलीं उतरां तोच वेतान तोच परिणाम ताचो इफेक्ट जें कितें आहा पळय तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता उगडास धरात सदांच उगडास धरात तुमी कोणाक कितें कोच्च्या पयलीं कितें म्हणच्या पयलीं 100 फावटी विचार करात देवाच्या उतरांत स्थिर रावात देव कितें शिकयता जेजू मोग जावन आसा मोग दाखयात एकामेकाक आमचे मदें कितलो मोग आसता इवन आमचे भुरगीं सुद्दां कितें केलीं जाल्यार या सारकें न्ही आमी तशेंच केलां हें करून ना न्ही पूण देखून सांगता न्ही आहा आमचे कडेन कितें या भुरगीं हें करता तो आयकना हें कितें रे वो कितें रे तो शेजारी कितें रे येता हें करून आमी केन्नाच विचार केला आमी मागला थँक्यू जिजस थँक्यू होली स्पिरीट द वे यू हॅव फॉरगिवन मी आय फॉरगिव दिस पर्सन द वे यू हॅव सेट मी फ्री दॅट पर्सन इज ऑल्सो सेट फ्री हेज यू हॅव सेड इट 1 Peter 2:20 बाय द वुंड्स एंड स्ट्राइप्स ऑफ जीसस दिस पर्सन इज कंप्लीटली सेट फ्री तुज्या आर्गा तुका जेजू ओ भाव ओ भयण ही नको ती कितें करतात पळय ती ताचे भितर जो मेव आत्मा आहा हांव ताका हुकूम घालता अशीं आमची उतरां आसूंक जाय हांव ताचो मोग कोत्ता तो जो तुजो मोग म्हजे भितर आसा तोच मोग येता आनी जेन्ना आमी उतरां कोत्ता न्ही आमचे मदीं जो पळयत आत्म्याचो जो फावर आहा तो ताचेरूय येता आनी तो फावर जेन्ना आमी बरी उतरां उलयता ताकाय सुटका फाव जाता आनी आमच्या जिवितान आमी एकदम सासणीक बरें जिवीत जियेता नाजाल्यार आमी तशेंच थिंगासरलें जिवीत कसलें पाड जिवीत वायट जिवीत नासलेलें जिवीत सैतान आमकां पळयता रावतलो तो तुका एकूच तुजें उतर पुरो एक धाकटें उतर इल्लेंशें उतर एक तुका दिलें आनी टाक करून तो मागीर सारको तो उजो घालून थिंगा आख्खें पेटयता तुजें घर सो देखून आमी देवाच्या उतराचेर स्थिर रावंक जाय प्रेज गॉड थँक्यू जिजस सिस्टर 2 Timothy 1:9 सो फुडें पळोवया वाजना न्ही कोणाक येना न्हू प्रेज गॉड सो यू ऑल थँक्यू जिजस गॉड हॅज ब्लेस्ड यू तुमी वेळ काडून येवन तुमी देवाचें उतर आयकून खरेंच पळयतात तुमकां खरेंच हिंगासर जेजू क्रिस्तान स्वता ताणें आपूण हाडला आमचे उद्देशी येवंक ना सगळीं आनी तुमचे उद्देशी व्हड गोवायक्यो जावन तुमी दुसऱ्याकूय गोवायक्यो जावन दुसऱ्याची जी कितें जिवितान आहा कितलें कशें कितें आहा तें तुमचे उद्देशी तांकांय सुटका फावो मेवतली उतरां उद्देशी जेन्ना ते स्वत जाणा जातले आनी ते स्वता उद्देशी तांकांय तुमच्या जिवितांत सान तुमकां जशें अनुभवलां ताच उद्देशी आनी ती कितलीं आनी तशीच तुमी गोंयकी आनी खूब जाणांक तुमी तुमची गोंयकी जावन तांचे उद्देशी जिवितांत तुमी उजवाड जातले प्रेज गॉड थँक्यू जिजस हालेलुया who has saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. कितें केलें जेजू क्रिस्तान जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान येवच्या पयलीं संवसार ताणें निर्माण केलेलो तेन्नाच आमकां जण एकल्याक ताणें वेंचून काडलेली कित्याक काडलेली प्रेज गॉड हालेलुया कित्याक कितें देवाची कृपा सगळें फुकट मेवलां तें आमच्या पोटान आहा म्हजी बूक जाली म्हजी फॅमिली सेफ जाली पुरो न्ही हें आमचें न्ही आमी फकत हिंगा येता कितें आमचे कितें आडकोळ्यो आडमेळे सॉरी आय जस्ट एग्जाम्पल तुमी ऑफेंड घेवं नाका तुमी राग धर नाकात कित्याक आमकां एग्जाम्पल दिलो की मागीर गमता आमकां आनी आमकांय शिकोवंक मेवता आमी शिकता तुमचे उद्देशी भयण भावान कित्याक पळयत वचून आमचे उद्देशी उलयता आमी उलयना जेन्ना आमी संवसारान आसलीं पळय तेन्ना आमी असलीं उतरां उलयताले आमी ह्या प्लॅटफॉर्मार येवन आमकां फकत पळयत वचून हिंगा हाडला जेजू क्रिस्तान आमकां आपल्या बळान बोल्ला कित्याक ताचे उद्देशी जीं आमचीं उतरां जो पळयत वचून आमचे उद्देशी उलयतलो ते सगळे तुमच्या जिवितांत तोच सुजवाड फाकरून तुमी पळय अश्यो मिलाग्री सगळें जें कितें तुमच्या जिवितांत तुमी अनुभवल्यात तें वचून तुमी दुसऱ्यांक शॅर करून तांच्या जिवितांत जो काळोख आहा ताचो नाश जावन तांकांय सुटका फाव जातली म्हण 100% देवान बरयल्लें आपल्या उतरांत सो ताणें सांगलां न्ही होली कॉलिंग सादें हें न्ही होली म्हणजे जें कितें आमकां सासणीक वयर सगळ्या वयर
ताणेन आमकां वेंचून काडलेली, आमच्या आवयच्या कुसव्यान संवसार रचून सुद्दां आमच्या आवयच्या कुसव्यान जेन्ना आमी आकार घेतलेलो तेन्ना सुद्दां आमकां खबर नासली, पूण जेजूक खबर आसली. जेजू जाणा आमची येवजण कितें पळय ती. आमची येवजण फकत हिंगा येवप, देवाचें उतर आयकोन ना. जी आमची येवजण कितें आसता सगळी ताणें दिलेलें आहा पळय, त्या प्रमाणे ताच्या ओन पर्पज आनी ग्रेस कृपा तेणें केन्ना पयलीं आदी फुडें सगलें. आतां ही आमकां जाणवाय, हातून आमकां देवाच्या उतरान जाणवाय मेवता. आतां आमकां गमता, आमी जेन्ना ओपन करता शिकता. म्हाकाय खबर नासली, हांव इल्लें 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 करून कितें कितें शिकतालो. त्याच भाशेन म्हाका देवा पळयत वचम्यान म्हाका ऑटोमॅटिकली आपूण सगळें दाखयलें. आमकां कित्याक लागून चूज केला, आमकां हांगासर हाडल्या, हिंगासर जोड एकल्याक हाडल्या. अही सादेपणी न्ही, आमी अही सादी मनशां न्ही, आमी पळय सुपर नॅचरल मनशां. जें सुपर नॅचरल जिवीत दिलां पळय जेजून, ताचे वयर सगळ्याहून वयर ह्या संवसाराचे धर्तरचे वयर जें कितलें आहा पळय देवाचें स्वयं आमचे भितर आहा, तें ताणें आमकां दिलां. संवसार जावचे पयलीं गिवन अस इन क्रायस्ट जिजस. जेजू क्रिस्त स्वता आमचे भितर आहा, ताणें दिलां आमकां. जेजू क्रिस्त दितलो न्ही, तो आमचे फुडें आदींच फुडें येवन रावला आमकां. जेन्ना तो बापा कडेन गेलो, ताच्या बापाय कडेन गेलो, ताणें सांगलें न्ही ताका पुल्लो, आनी ताणें सांगलें आपूण वेता पूण आपूण सदां काल तुमचे भितर रावतलो, तुमकां सोडचो ना, तुमकां केन्नाच तुमकां सकयल पडोंक दिवचो ना, कसलेंच कांय दिवचो ना. फकत तुमकां हांवें वेंचून काडल्या. म्हज्या जें कितें मनशांक हिंगा संवसारांत की तुटून पडलेलें आसता, तुमकां जी सुटका फावो जाल्या, तुमी वसात आनी ती गोवायकी तुमी दुसऱ्याक दियात. जें तुमी कितें तुमी अनुभवलां, गूड न्यूज, तें बरेंपण, तें बरें उतर, तें वचोन तुमकां फुकट मेवलां. तशेंच तुमी वचोन तुमच्या शेजाऱ्याक, तुमचे कोण आहा तांकां खंय संवसाराक तुमच्या शेजाऱ्याक करपाची गरज ना. वचोन तुमी फकत आमी आमचें तोंड उगडूंक जाय. आमी कितें करता, आनी रिट्रीटाक गेले आयले, आमी तेंच केलेलें हांवें. आतां म्हाका कोण कितें म्हणटलो, हांव कितें सांगत जाल्यार मग तो दुसरो आत्मो आहा पळय, सैतानाचो आत्मो, तो तुका दाखयता तें. पूण पळयत आत्मो कितें म्हणटा, तूं वच. ताणें म्हणलां न्ही, अ बिलीवर लेज हँड ऑन द सीक दे शॅल रिकवर. जे कोण स्वत मानतात, विस्वास धरून स्वत मानतात जेजूचेर, ते कितले कोण वायट आसलेले, पिडेस्तान आसलेले, भावार्था उद्देशी हात धरून ती पिडेस्तां बरी जाली. पूण स्वत मानूंक जाय आमी, दिसना ताचेर आमी स्वत मानूंक जाय. आमकां व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका आमी पयले भियेताले जेन्ना देवाच्या उतरां येवच्या पयलीं. हांव खूब फावटी भियेतालो, कोणा वचोन सुद्दां गेलो हॉस्पिटलांत न्ही, ताची बेड थिंगा आहा जाल्यार हांव हो रावतालो हिंगा हात करून. भिरांत आसली म्हाका, ताचें दुयेंस म्हजेर येत जाल्यार. जेजू क्रिस्तान आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुजें सगळीं दुयेंसां पिडा आपूण घेवन कुर्सार 2024 वर्सां मरोन तुका सासणेक जिवीत दिलेलें आहा, बरें भलायकी दिलेलें आहा, म्हजें सगळें कृपेन तुका भरलेलो आहा. तुका कित्याक भियोंक जाय? सो आतां आमकां भिरांत ना. कितले आजून पासून खूब लोक देवाचें उतर नको न्ही, ते भियेनात, भियेतात खूब जाणां. कित्याक? तो कितें म्हणटलो, हो कितें म्हणटलो, म्हाका कितें दिसतलें, ताका कितें दिसतलें, तें पडलेलें ना आमकां. आमी जेजूचेर स्थिर रावया. जेजू आमचे भितर आहा, पळयत आत्मो आमकां दिलेलो आहा, जेजू स्वता आमचे भितर आहा, तो आमकां दाखयतलो वाट. आमकां कितें करपाक, खंय वायट वाट वता, वायट बरें सगळें आमकां तो शिकयतलो. जेजू क्रिस्त शिकयतलो आमकां, पळयत आत्मो शिकयतलो आमकां खंय कितें बरें आनी वायट पळय तें. जेन्ना आमी ताचेर स्थिर रावतले, फकत ताचे उतरां उद्देशी आमी चलतले, ती उतरां आमी आमच्या तोंडांसान बरीं उतरां काडटले आनी स्वत मानतले, तेन्नाच आमकां सगळीं पळयत आत्म्या उद्देशी आमकां कितें वायट कितें बरें ताची जाणवाय आमकां सजमून मेवतली. नाजाल्यार आमी तशेंच आसतले न्ही, कितें आहा हिंगा आहा, थंय आहा, थंय आहा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. गमलें न्ही, कितें कोणाक कितें सगळें पळय कितें कितें आमकां आहा जेजू क्रिस्तान दिलेलें आहा. आतां आमी कितें करपाचें, आमचीं चिंतनां, आमचीं उतरां, आमच्यो कोरण्यो सगळें कशी कितें कोरण्यो घालून आमी कितें करूंक जाय, भावार्था उद्देशी आमी चलोंक जाय. आतां सगळें कितें वायट पयलें सैम आसलें तें सगळें नाश जालो, विनाश जालो सगळो. आतां आमकां देवान कसलें जिवीत दिलां, बरी भलायकी, आपलें जिवीत. सो आतां त्या उद्देशी आतां आयज सान ह्या खिणाक सान आमी आतां हिंगासर भायर केलें, फाल्यां परवां भायर गेले, कितें जालें सगळें. दुसरे फावटी तुमी केन्ना कोणा येतात, कितें आतां रिट्रीट आसा, सगळें तुमी वचोन गोवायकी जावन तांकां हाडूंक जाय, सांगूंक जाय. कोणा एक दोग तेग जाणां सुद्दां जाल्यार खूब. कित्याक तांकांय गमोनी की बाबा हांगासर कितें कितें देवाचें उतर कशें शेअर करतात, कित्याक देवाच्या उतरे उद्देशी कितें जालां, कितें जेजू क्रिस्त थोड्यांक खबर ना. आहा पूण इतली जाणवाय ना.
देवाच्या उतराची जाणवाय जो कोण देवाच्या उतरान रिकता, देवाचे उतर आयकता, ताचेर विश्वास दवरता आनी त्या विश्वासाद्वारे भावार्थाद्वारे भावार्थाच्या उद्देशी तांकां सोजमण फावो जाता. नाजाल्यार आमी तशींच उरतले न्ही. कितली संवसारान आयज काल भाव भयणां आहात रावतात. एका आमी गेलेली सोलापूर, कितलो लोक, 300-400 लोक, 300-400 ही लोक थिंगासर, आनी इतले भावार्थी बसता थिंगासर, कामाचे सुटोन येता. सॅटर्डे संडे म्हणटा ते आतां गेले फावटी आमी आतां वेतेली, नेक्स्ट मंथान वेतेली, ते सांगता सॅटर्डे संडे मंडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे 3 दीस विकेंड. कित्याक लोक कामाक वेतात, पूण देवाच्या उतर येता थिंगा कामाक वेतात. त्यो पटल्यो कितें सामान तांचे बिझनस आहा न्ही, ते वेता सकाळीं फुडें. कितल्यांक सांगलें न्ही तांकां तांच्या पास्टरांनी, ते कोण ते हे करतात ते आमकां आपयले न्ही, ते कितें करतात सकाळीं वेतात, 6 6:30 7 भायर सरतात आनी भायले 10:30 म्हणसर थिंगासर येतात, देवाचें उतर आयकतात. इतली पळय तांकां तान भूक लागले देवाच्या उतराची, सोडिनात तो पास्टर. पूण आतां जेन्ना आमी वचोन तांकां सारकें जे सोत डीप जे खोल 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 कितें हें आहा सगळें ताचें हें आहा पळय, तें तांकां गमन बरें आहा. आतां जातात आमकां केन्ना येतल्यार पोत्तू केन्ना, कित्याक ही ओन्ली प्रिचींग जे आमी हिंगासर JCI म्हण मेवता पळय, तें खंयसरूच प्रिचींग अशें ना. हांव म्हणिना सगळें वायट, बट प्रिचींग करता तें सगळें गूड. बट डीप ट्रूथ जे आमी हिंगासर आमी शिकल्या, पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां तें मेवलां. ब्रदर इज जसो ब्रदर जॉन्सन इज अ ब्लेसिंग टू अस, कित्याक ताचे उद्देशी आमी, नाजाल्यार आमी तशेंच आसतले आसले आयज काल. जो ताका पवित्र आत्म्यान इतलो मागला, ताचे माकडेन भरून ताका सद्दां तो एक 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 खंयचे डिफरंट प्रिचींग, आनी ताचे उद्देशी तोच पवित्र आत्मो ताचे भितरसान आमकां उलयता. आमकांय ताचे भितर जाणवायेन भरता, आमकांय ताची जाणवाय मेवता. आमकां जर देवाच्या उतराची जाणवाय ना, आमी हिंगासर आयज उदकाल उतर दिवंक पावचे नासले. ती पळय लोक कितली हें करून, इतलो लोक आख्या संवसारान हो तुटोन मोडून पडलेलो आहा. दुयेंसां आसता, पिडा आसता, खाटीर आसता, कोणाक पॅरलायज स्ट्रोक, कोणाक कॅन्सर, कितें जे उद्देशी जेन्ना आमी वेता ताका मेवपाक आनी बरीं उतरां ताची देवाची उतरां, ताचे उद्देश भावार्थाची उतरां, ताचे भितर जी बियां घालता बरीं पळय, त्या बियां उद्देशी तो सगळें बरें फळां काडटा, बरें पीक काडटात. कितलो लोक सुटका मेवता तांकां, जो पासून आमी आमचें तोंड उखडना आनी दुसऱ्या कडेन वचना. तो पासून आमी हिंगासर उतर आयकता गेली, जायना ब्रदर भाव भयणां न्हू, मोगाच्या न्हू, सदांच आमी न्ही 1-2 उतरां कोणूय आसूं, केन्नाय तुमी आतां खंय कोणागेर हेका सुद्दां गेल्यात जाल्यार आमकां काचा बचा करपाची गरज ना. कितें रे तूं, कसो जालो, कितें जालें, हें जालें, पयले सुवातेर आमी जाता, खंय एक्सिडंट जालो, कितें जालें, कशें जालें, पेटो आयलो, वो आयलो, तो आयलो, हें जालें, वय खंय लागलें, इतलें जालें, सगळें नाका जाल्लें. देवाच्या उतर कितें म्हणटा, ताका वचोन धीर दी, तूं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बरो जालाय. जेजू क्रिस्तान तुका कोणी फावो केल्या, तूं 2024 वर्सां पयलोच तुका सगळी तुका कांय फ्रॅक्चर ना, तुका कांय कसलें दुयेंस ना, तूं एकदम जेजूच्या पवित्र आत्म्यान भरलेलो आहाय. ताचे उद्देशी तुका सगळी सुटका फावो जाली. आमी वेतान थिंगा बसता तकले घालून ताचे हाणें कितें केलें, तेणें कितें केलें, आमी ती थिंगासर वचोन हें करता. सॉरी आमी अशें हें म्हणना, पूण एक एग्जाम्पल म्हूण सांगलां तुका पयलींच हांवें, कित्याक एग्जाम्पल घेतलें की आमकां गमता न्ही. नाल्यार म्हणटा हो ब्रदर येयला, 2 सिस्टरी आयल्यो, तांच्यांनी कांय उलोवंक ना, हें जस्ट एग्जाम्पल. आमकां शिकपाक बरें पडटा ब्रदर एंड सिस्टर्स, कित्याक हाचे उद्देशी न्ही आमकां पवित्र आत्मो शिकयता कितें करपाचें, कशें कितें करपाचें. जेन्ना आमी आतां कोणाय कडेन वेतेले, आमच्या सोयऱ्यां कडेन आसूं, आमचो कोण फ्रेंड आसो, हें करून ताका वचोन पयलें सांगूंक जाय, जेजू तुजे भितर जियेता, जेजून तुका लांबाक जिवीत दिलां, तुका कसलेंच दुयेंस ना, सोत मान, जेजून तुका सुटका फावो केल्या, हारगा तुका जेजू. ही आमची उतरां, 2 उतरां भितर तुका पळय 100% न्ही 1000% त्याच वेळार तो मनीस पळय कितलो उर्बेन बसता पळय तो. आमी अनुभवला, आमी आमची जे मेवलां आमकां हें. कित्याक जेन्ना खंय वेता न्ही थिंगासर कोण ताका डॉक्टर रिपोर्ट दिता, कितें रिपोर्ट दिता, वो रिपोर्ट दिता, तो रिपोर्ट सगळो जेजून आमचें कुरपेन भरलेलो आहा, आमकां कुरपा दिलेली आहा, सगळें ताणें काडून सगळें केलें आहा. हांवें ओडून काडलां आमचें मुडा सकट उपट, कांयच ताणें दवरूंक ना. इल्लें देखून हें आख्खें मूळ पळय तें झाड अशें हालोवन हें करतात न्ही, तुमी पयलें आसतलें शेतान बा झाडां प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. झाड अशें काडलें की सगळें मुडा सकट येता न्ही, तशेंच जेजू क्रिस्तान आमचें सगळें जें भितरलें आहा पळय तें मुडा सकट उपटून आपले कुडीन घेतलां. कांयच इल्लें देखून दवरूंक ना, इल्लें सारकें. आमी कितें करता, इल्लें हेत एका उतराक लागून कोणें कितें म्हणलें, थाट त्यो मागीर गुडयो स्टार्ट जाता, टो 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 एकामेकाक न्ही. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो देखून देवाच्या उतरान आमी स्थिर रावूंक जाय. देवाचें उतर आयकलें तें आपल्या कुडण्यांनी घालूंक जाय, तें आयकत रावूंक जाय,
आनी ताचे उद्देशी सदांच कितें आसूं पयलें सकाळीं उठलें न्ही पळया तुमी दिनवास फकत आर्गां दियात जेजूक, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. आमी उठ्ठाना केन्ना सकाळीं फुडें उठले देखून रातचे न्हिदताना केन्ना आमी आर्गां दिता जेजूक, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, तुवें म्हाका आयज बरो दीस दिलाय, बरो दीस सगली. त्याच भाशेन सगल्यांक तुवें बरो दिसान भरलाय, बरे जाणवायेन सगल्यांक तुवें काकुतीन भरलाय. तुजे काकुती उद्देशी, तुज्या कुरपे उद्देशी सगल्यांक सुटका पाव जाल्यार तांकां सगळें कितें काम करता खंय वता तांकां तुवें बरे भलायकेन भरलाय म्हण तुका हांव दीन वाजता आर्गां दिता. हांव पयलोच थिंगासर बसोन म्हजें सकाळीं उठलें की टेंशन, हांव कितें चिंत्ता म्हाकाच खबर ना. कित्याक जेजू आमच्या जिवितान ना, जेजूचो मोग आमचे भितर ना. आमी सदांच चिंतलां खोती हुस्क्यांनी म्हजें अशें जालें, म्हाका डॉक्टरान हें सांगलें, म्हाका तें सांगलें, तें केलें, हेका हें दिलें, ताका तें दिलें. आसता न्ही आमचे मदें तीच उतरां आमची. म्हाकाय जातालें, आमी सदां काल तो आसतालो. मागीर कितें जातालें जे त्या वायट हातून सान न्ही आर्गां दिनासतना दीन वाजताना कांयच करनासतना उतर सुद्दां देवाक थँक्यू सुद्दां म्हणनासतना आमी वेता पळय तेन्ना कितें जाता सगलें आमच्या जिवितान आमी कांयच बरेंपण अनुभव मेळना आमकां. कित्याक पयलीं आमची उतरां कशीं आसूंक जाय सकाळीं उठल्या बराबर थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. पयलो हांवूय करतालो पूण आतां स्टार्ट केलें हांव उठ्ठा आनी थँक्यू जिजस, न्हिदताना उठ्ठाना सगळें थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. आनी पळया तुमी आर्गां दीत रावा आनी पळया खरें बाबा मोगाच्यान तुमी पळयत रावा, तुमी स्वता अनुभवतले. कितलीं जाणां भयणां येतात आनी सांगतात आमकां खरें आमी देवाचें उतर आयकलें, आर्गां दिलीं, दीन वाचली, कसल्या हातून आमकां सुटका फाव जाली. म्हजें क्रायसीस आसलें, म्हजें लोन आसलो तो फारीक जालो, म्हज्या घोवाची डायबिटीज बरी जाली, ताका म्हजो चेडो बरो शिकता, बरें हें करून शिकता. अशें इतल्यो गोवायक्यो कश्यो देवाच्या उतरा उद्देशी. देवान शिकयलां न्ही आमकां कितें करपाचें. आमकां खोती हुस्क्यो घेवन बसपाची गरज ना. फकत देवाक आर्गां दी आनी पळयात. तुमच्या जिवितान तुमी स्वता येवन हिंगा सांगतलेत म्हज्या जिवितान अशें आसलें, म्हजी बायल अशी कोत्ताली म्हाका, हें कोत्तालो म्हाका, म्हजो घोव आयकनासलो, म्हज्या भुरगीं आयकनासलीं. आमकां कांय करपाची गरज ना ब्रदर आनी सिस्टर्स. मोगाच्यान तुमकां देवान वेंचून काडल्यान फकत तुमी देवाच्या उतराचेर स्थिर रावात सदांच. कोण कितें म्हणटा, कोण कितें करता थोडो त्यो मातसो वगत सिमटम्स म्हणटा न्ही ते प्रॉब्लम्स मातसो वखतात टेम्पररी, 1 दीस 4 दीस 8 दीस. पूण आमकां जे इटर्नल लायफ सासणीक जिवीत दिलां ना लास्ट जावपाचें त्या जिवितान आमी जियोया. आमकां तें कित्याक पडलां रे, आमकां कित्याक पडलां तें. आमकां देवाचें उतर आहा, देव आहा, जेजू आसा आमचे भितर. कोण कितें म्हणटा म्हाका पडलेलें ना, हांव ताचो मोग करतां. तो जसो हांव ताचो मोग करतां ऑटोमॅटिकली तोय मागीर म्हणटा रे एका कांय पडलेलें ना, आपूण एका कितें करतालो तरी आसतना येता आनी आपल्या कडेन उलयता. तो मोग जेजू क्रिस्ताचो मोग. तो तुजे उद्देशी ताच्याय जिवितान येता, ताच्या जिवितान बदल जाता, तुज्या जिवितान तुजे फॅमिलीक सगळें बरेंपण. सपोज जर आमी जर नाच ताका म्हणलें अहें 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 केलें जाल्यार तें कितें जातलें सगळें आमचे कुडीर येवन स्वता आमीच आमचें जिवीत पिड्यार करतलें. आनी हेंच आमच्या जिवितान आयज काल चल्लां. कितलेंय कोणाक सजमयलें, कोणा कडेन गेलो हें करून जाल्यार मातसो घरान परतून मागीर फोन करतात सिस्टर तें आयकना हें करून. अरे तुवें भावार्था उद्देशी तुवें कितले विस्वासान देवाक दीण वाचलाय, आर्गां दिलाय, वाकाणलाय. कशें जातलें आमच्या जिवितान. टायम लागता 2 दीस 4 दीस 8 दीस 15 दीस 8 दीस चडूच तें. जेन्ना तुजें उतर वचोन तें पळयतात उद्देशी आंच बोडव्या उद्देशी देवा कडेन देवाच्या आंच बोडव्याक वचोन जेजू क्रिस्ता कडेन जें भितर आमचें आहा तें जर आमकां जर घेवंक मेळना गमना जाल्यार आमी कशें हें जातलें. आमच्या जिवितान आमी सुफल जावचें ना. आमी थंयच उरतले हें करपाक तें करपाक आनी ठठाक करून मागीर कितें जातलें तो हें म्हणटा ताचेरूच आमी स्थिर रावता, देवाच्या उतराचेर न्ही. देवान आमकां सगलें संवसार घडोवच्या पयलीं सगलें करून दिलेलें आहा. आमी आहा रेडी आहा, आयज सान आमी रेडी आहा. प्रेज गॉड. कितलीं जाणां रेडी आहात. जेजू क्रिस्तान कितें केलां त्या दिसा प्रेज गॉड सिस्टर ओन्ली यू एकूच आहाय तूं, बाकी सगलीं हांव नको कोणें न्हूच. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. गॉड हॅज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू सिस्टर. प्रेज गॉड. नॉट यू ओन्ली, एवरीबडी. सो दे डोंट वॉन्ट टू शो. प्रेज गॉड. बट दे आर लव्ड. जीस गॉड लव्स ईच एंड एवरी वन. कोणें ना, सगलीं आहात, सगलीं हें जाणां, सगलीं प्रेज गॉड. कित्याक हात वयर घालो ना घालो नो प्रॉब्लम, पूण आमी जाणा आमचे भितर कितें आहा पळय तें. सो आमचे भितर जें बरें फळ मेळलेलें आहा ताचे उद्देश आमी आतां ह्या खिणाक सान फुडें सान कोणूय कितें हें करूं
म्हाका पडलेलें ना. म्हजो जेजू म्हजे बराबर आहा, जेजू म्हजे भितर आहा. तो ताणें म्हजो इतलो मोग केलेलो आहा. तो कितें म्हणटा तो म्हाका आयकोंकूच येना. म्हज्या जिवितांत तशें हांवें चेंज करून घेतलें. तो कितें म्हणटा म्हाका पडलेलें ना. तो कितें उलयता, तो कितें करता, ताणें कितें म्हणलें हें कर, म्हाका ना. म्हाका जेजू आर्गां दिता. थँक्यू जिजस, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. तो उलयता थिंगासर, तूं म्हणीत राव, व्हडल्यान म्हणपाची गरज ना. तुज्या भितर सावन जो पवित्र आत्मो आसा ताचे उद्देश तूं म्हण. थँक्यू, आर्गां तुका जेजू, तूं म्हणीत राव. आनी तूं पळय स्वता तूं अनुभवतलो. जो वायट मेहो आत्मो तुजे कडेन येता न्ही, जो मेहो कितें येता पळय, तें ऑटोमॅटिकली ताचो फावर, तो पावर पळय आहा पळय ताचो, आमच्या मागण्याचो पावर, जावं आमच्या देवाक आमी दिणवासता, आर्गां दिता, वाकाणटा, तो पावर इतलो बोलवीस पावर, केन्नाच तुज्या कडेन कोण कितें म्हणलें सुद्दां तुमी येवपाक कापादरी ना. तेचे तितली कापादरी ना तेचे कडेन. प्रेज गॉड. कित्याक तुजे भितर जो पवित्र आत्मा आसता, त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी आमचे बरे विचार आनी बरी उतरां जेन्ना काडटा, आर्गां दिता, दिण वाचता, तेन्ना सगळे जिवितान आमचें सुफल जावन आमी जें आहा तें सगळें दिलेलें आहा तें आमकां मेवलां. म्हणून आमी सत मानया. आमकां एकदम आगोड जाता, मेवतलें, आपूण वेता थिंगा मागण्यांक गेलो, मागण्यांक आपूण प्रॉब्लम सॉल्व जातलो ना. प्रॉब्लम आमी तुका सोल्युशन दितले. सोल्युशन तुजेर आहा. आमी तुका दाखयता. आमी तुका मागणें कर. बाकी हेरां कडेन मागणें कोत्तात हात दवरून, तो हें कोत्ता. व्हेरी सॉरी, पूण कितें आहा, आमी मागणें करूंक हें करिना. पूण आमी तुका मागणें आमचें जें कितें आहा पळय तें आमी तुमकां दाखयता. स्वता तुमकां तुमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा ताचे उद्देशी तुमकां. फाल्यां आमी तुमकां कसले कितें आडचड्यो आयल्यो, रातचे केन्नाय कितें जाता, केन्ना आमकांय केन्ना म्हाका एक पाट सॉलीड पेन आयलो ओडेजान. म्हजी मिसीस न्हिदलेली, हांवें कोणाक सांगूंक ना. कितले 12:45 1 o'clock कितें स्टार्ट जाला पळय, तो सारको ओडेज देखून म्हाका हिंगा सॉलीड पेन एके सायडीन. हें जायना, तोवमोवंक जायना. टॉयलेटान वता पोत्तून येता, सारको इतलो. आनी म्हाका सैतान दाखयता, तूं डॉक्टरा कडेन वच, टॅबलेट घे. हांवें म्हणलें ना. गिफ्ट ऑफ टंग यूज केली, जिबेचे देणे वापरले, स्टार्ट करीत रावलो आनी आर्गां दीत रावलो जेजूक. जेजू तुवें सांगलाय, तुवें म्हाका दिलाय आनी तुवें म्हाका भासयलाय तुज्या उतरान की तूं म्हाका केन्नाच सांडचोय ना. केन्नाच तूं म्हाका वायटांसान निवारलाय. केन्नाच तूं म्हाका वायटान दवरचोय ना. सदांच तुवें तुजे खुर्सार तुवें खुर्सार सगळीं म्हजी वायटां केलां. हें कांयच न्ही. हांव एका स्वत मानीत ना, हांव तुजेर स्वत मानता. तुवें कितें केलाय पळय, तुजे कोश्ट, तूं जावन आसाय म्हजे कोश्ट, हांव न्ही. तूं जावन आसाय म्हजे कोश्ट, सगळे कोश्ट तुवें, दूख पिडा तुवें व्हेलाय. म्हणून हांव तुका दिण वाजता, आर्गां दिता, वाकाणटा. थँक्यू जिजस. 2 ओडेज म्हणसर स्थिर. टॅबलेट घेवंक ना, खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचोंक ना, कोणाक कांय सांगूंक ना, केन्नाच. तुमकां सुद्दां आमी खूब कितें आमचे प्रॉब्लम्स येता, कितें येता, तेन्ना आतां तुमी सगळे देवाचें उतर जाणात. तुमच्या कडेन कितें आहा, गुयो आहात, हत्यारां आहात. हत्यारां म्हणजे कसलीं, देवाचें उतर. थाट आर्गां तुका जेजू. तुज्या गाया दिवशी हांव बरो जालो. 1 Peter 2:24 सांगता, तुजें गाये, तुजें कितें वायट दुयेंस जाली सगळीं म्हजे तुज्या गाया उद्देशी, म्हाजी सगळीं वायट दूख पिडा सगळीं कितें आहा तुवें व्हेलाय. दूख दिसता, ताचेर हांव स्वत मानिना. तुका हांवें पळोवंक ना जेजू, पूण तुजेर हांव स्वत मानता. तुजेर हांव विस्वास दवरता. भात तुजेर आहा म्हजो. त्या भावार्था उद्देशी जे कुडीन आहा तें तुवें सगळें दिसना तें घडोवन हाडून म्हाका तुवें पेकोणी फावो केलाय. आर्गां तुका जेजू. जेन्ना आमी सद्दां काल न्ही देवाच्या उतराचेर स्थिर रावता पळय, तेन्ना आमकां पवित्र आत्मो ऑटोमॅटीक कितें उलोवंक जाय. म्हाकाय खबर नासली. मागणें सुद्दां म्हाका इंग्लीश, हिंदी तूं उलयलें म्हाका सगळो कोफुजाव जातालो. कितें कांय खबरूच ना. सिस्टरीन सांगलें म्हाका, तूं आतां क्लास घे. हांव चिंत्तालो अडसान कितें घेवं. स्क्रिप्चर्स कितले बरयले आतां हें करून, कितले बरयतलो, खंयचे घेतलो. हे घेतलेले ते आनी खंयचे दुसरेच पळयता म्हाका सगळें दाखयलें. कित्याक ताचेर आमी तो आदारी आमचो. आमी ताचेर पातयेवन रावंक जाय. जेजू क्रिस्तान जें कितें केलां, जेजू क्रिस्तान कितें आमकां दिलां, जेजू क्रिस्तान आमकां कितें शिकयलां, ताचे उद्देशी आमी आमच्या कोंड्यांनी घालूंक जाय. सगळें दिलेलें आहा आमकां. कश्ट करपाची, भीक मागपाची, जावं कोणा कडेन हें करपाची कर ना, म्हाका हें कर, म्हाजे कडेन तें ना, सगळें एक पावट ग्रेस म्हणजे सगळें जें कितें आमकां जेजून दिलेलें आहा तें आमचे भितर आहा. फकत ताचेर स्थिर रावन भावार्था उद्देशी जें आमकां दिलां, दिसनात तें मेवलें म्हूण आमी स्वत मानूंक जाय आनी आर्गां दीत रावंक जाय.
तुका तायण्यो येतल्यो, तुका कोण ना कोण येतलो तेन्ना तूं आर्गां दिवंक जाय जेजूक. आर्गां तुका जेजू. हांव हेचेर कांय करिना, हो बरो भाव तर कितें उलो पूण ताचे भितर जो आत्मा आहा ताका हांव हुकूम घालता आनी तो नास जावन हो मनीस बरो तुज्या मोगान जियेता म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाकाणटा. कोणूय आसूं ही उतरां काडूंक जाय तोंडानसान. आमी म्हणटा ताका हें तो कसलो रे मनीस, तो हो रे, वो तहो रे, तो तहो रे, तो तसो. मागीर कितें जाता, तीं उतरां तेका येतात आनी तीं उतरां आमच्या जिवितांत तीं पोत्ते रितीन येतात. बरयलां न्ही, जे दिताय त्याच मापान आमकां मेजून मेवता, हालोवन दामून चेपोसर बरयल्लें आहा सगलें. तुमी जाणो आसतलें सगलें हें करून. आमकां सांगपाची आनी हें करपाची गरज ना. आमी जे मापान दिता, मोग दिलो आमकां कितें मेवतलें? प्रेज गॉड. कोणूच उलयना, कितें जालें? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी मोग दीत जाल्यार आमकां मोग मेवतलो न्ही. राग दीत राग मेवतलो. वायट उतरां दीत वायट मेवतलो. त्या भाशेक देवाचें उतर न्ही. देवाच्या उतराचेर आमकां कितें सांगता? आमकां कोणाचें कांय खोटी उस्के करपाची गरज ना. आतां आमचे भितर कोण आहा? जेजू आसा, पवित्र आत्मा आसा, आमकां जाणवाय आसा. जेजून आमकां कितें शिकयलां, जेजून आमकां कितें दिलें आतां तें आमी सगलें सदां काल आमी तें आतां आमच्या कोडण्यांनी आमी घालूंक जाय, आमी वेव्हारान घालूंक जाय. सदां काल ताका दिण वाचूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय. जेन्ना आमी दिण वाचता, आर्गां दिता, वाकाणटा, त्याच वेळार जो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो आमकां सगलें कितें बरें कितें वायट पळय तें सगलें तुका 100% तुका तो तुका कितें वायट पळय तें सायडीक काडटलो, बरें तेंच तुका दितलो. ताणें बरयलां, जेजून सांगलां, आपणाचेर स्थिर राव, आपणाचेर हाचेर घर बांद. जशें घर बांदपाक फावंडेशन आसता न्ही, तें आमचें फावंडेशन कशें आसूंक जाय? देवाच्या उतरार, देवाचेर. तो आमचे भितर सदां काल आहा. हें आमी स्वत मानून घेवंक जाय आनी आमच्या कोरण्यांनी आमी सांगूंक जाय, जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय, हांव तुजे भितर जियेतां. तुवें म्हाका सांगलां की हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, तूं सदां काल म्हजे साथी रावतलो. सो जेजू तुजी म्हाका चड गरज. तुवें कितें आहा, तूं म्हाका सगलें वायट कितें आहा, बरें कितें आहा तें तुका दाखयताय. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हांव केन्नाच वायट करचें ना, कित्याक तुजो पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता. वायट केल्यार वायट मेवता, बरें केल्यार बरें मेवता, मोग दिल्यार मोग मेवता. हें आमी करीत रावंक जाय. ताका वेव्हारान घालूंक जाय, आमच्या कोडण्यांनी घालूंक जाय, आर्गां दीत रावंक जाय. आर्गां दिना सदां काल आमी कितें करतले? मागीर आहा थंयच तींच उतरां आमची संवसारीक उतरां. ताका लागून चड गरजेचें तुमी हे आमचे धवे बूक आहा न्ही, आमी तुमकां सगळें हिंगा फुकट दिता न्ही, वाचा. कन्सर्नींग वरी एंड फियर, हुस्क्या खोती पासत सगलें आपल्या घरा पळय पासत कितें आमकां सगलें आहा. ती 4 मागणी आहा न्ही, आमी पयलें नको आहलें करून. आतां सगलें तातूंत एक मिली बायबल सगलें आहा, तातूंत स्क्रिप्चर्स आहा. तुमकां वोसा घरा कडेन आनी ताचें नियाळ करात. सगलें केन्ना तुमी वेतात न्ही, कितें आसूं नियाळ करात. 1-2 लायणी घेयात. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक, पिडेक, दुयेंसाक, रागाक, कॅन्सराक कसल्या दाचेर म्हजे वयर अधिकार ना. हांव बऱ्या वरी वायटाचेर जैत वता. जो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो ह्या संवसारांतल्या मेळ्या आत्म्या परस एकदम बलिश्ट. थँक यू जीजस. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका. आख्खें हें करपाचें गरज ना. 4 लायणी तर तुका कितलें दिसता पळय थंय. 1-2 लायणी 2 घे आनी म्हणीच राव आनी पळय कितलो कितलो इल्लो ऑटोमॅटीक तेंच तुजें देव तूं उतर पळय तुज्या तोंडासान उलयताय. आमी जें उतर उलयता पळय तींच उतरां आमचे कडेन जेजू क्रिस्ताच्या उद्देशी, पवित्र आत्म्या उद्देशी पवित्र आत्मो स्वता उलयतलो आनी दाखयतलो कितें पळय तें. सदां तुमी अनुभवतल्यात, तुमकां स्वता तुमी पळयतल्यात. कित्याक आमकां सांगपाची गरज, कित्याक फकत हें देवाचें उतर. हो बूक न्ही, हो जावन आसा स्वता जेजू क्रिस्त आमचे सोय जियेता, जो आमचे भितर पवित्र आत्म्या उद्देशी जियेता. आनी हें देवाचें उतर, देव जावन आसा उतर, देव खूद जावन आसा उतर. आनी त्या उतरा उद्देशी ताचे उद्देशी आमचे कडेन उलयता. जेन्ना आमी ताचे उद्देशी जेजू क्रिस्ताचे सांगाता आमी वेळ सारतले. आमी जर वेळ सारिना जेजू कडेन आर्गां दिवन दिण वाचून वाखाणणी करून जाल्यार आमच्या जिवितान आमी बूक दवरलो हिंगासर घातलो. सो ताका लागून सदांच उगडास धरात भाव भयणांनो मोगाच्यानो. सदांच तुमकां जेजून हिंगासर वेचून हाडला. जेजू क्रिस्ता उद्देशी तुमकां कितली जाणवाय ताचे उद्देशी मेवल्या. तुमकां सगळे जाणवायेन ताणें आयज बोल्लां आनी तुमकां कितें कितें जी कितें डीप डीप सारकें भितरलें कितें खोल 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 हें आहलें पळय तांचें सजमूण ती तुमकां आयज मेवल्या. आनी आयज 2 दिसां भितर आनीक खूब तुमकां कितें कितें डिफरंट अशें दुसरे सगळे येवन ब्रदरान तुमकां सिस्टरी जे दिता उतर पळय तांचे उद्देशी तुमी अनुभवतल्यात. आनी ते खोल भितर वचून बरोवन तुमकां सारकें ताचें देवाचें आत्मीक सगळें जें सासणीक जिवीत दिलेलें आहा
सुभामपणी जिवीत दिलेलें आहा तें आमी अनुभवतले. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. सिस्टर या कोणाक कितें विचारूंक जाय? कितें आहा कितें हें बा कितें? ना ब्रदर मोगाच्यान विचारात. तुमी विचारलें न्ही की आमकांय गमता कितें आसता. कोणाक कांय येना. कोण कितें म्हणटलो कितें हें ना कांय ना. तुमचे कितें प्रॉब्लम्स आसा जावं कितें सजमोंक ना, तुमकां देवाचें उतर कितें गमोंक ना, पूण 100% तुमकां गमला. पूण कितें तुमचें कितें आहा, तुमकां कितें विचारूंक जाय, कशें कितें करपाचें, आमकां कशें कितें कोण विचारलें म्हूण कोण कांय कोणाक कांय म्हणिना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. या तुमी विचारा जावं बसलेले हिंगासर क्लासीन सुद्दां विचारलें म्हूण कांय ना. कित्याक ताचे उद्देश आमकां ताचेर सजमवणी आनी कितें कितें बरें बरेंपण आमकां अनुभव मेवता आनी तो पळयतो आत्मा आमकां उलयता. देवाचें उतर आमचेशेन उलयता आनी आमकां सजमवणेन जें कितें दिलेली आसा सजमवण ती आमकां आनीक 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 ताचेर भरून 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 जशें आमकां आमचे कुडीक आमी जेवण जेवता न्ही, आमकां भूक लागली न्ही, सकाळीं ब्रेकफास्ट, सकाळीं उठले की आमकां ब्लॅक टी ब्लॅक कॉफी आमकां जाय. मागीर 9 8:30 9 ब्रेकफास्ट जाय. 11 भूक लागता, 12 1 जेवण, परतून आनी 3 3:30 4 च्या, मदें आनी कितें कितें अशें आमी आमचे कुडीक भरीत आसता न्ही. त्याच भाशेन आमकां चड गरज देवाच्या उतराची आमचे कुडीक जो पासून आमी तो देवाच्या उतरान भरिना न्ही, तो पासून आमच्या जी कुडीक आमी भलायकेन आनी सावधीन कांयच जावपाक पावचें ना. सदांच आमी देवाच्या उतरान रावंक जाय आनी देवाचें उतर आयकोंक जाय. सदांच आयकात 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 आयकात. स्वता तुमी अनुभवतल्यात. जें कितें आमी शिकयता हिंगासर जावं कितें आसा तें आमचे उद्देशी तुमकां अनुभव स्वता तो पळयतो त्या उद्देश तुमकां गमतलें. कितें आसूं, कोणाक कितें विचारूंक जाय, कोण कितें आहा, या फुडें आनी जावं थिंगासर रावन तुमकां कितें आहा विचारा. आमी तुमकां कितें आहा आमी शिकयता.